श्री द्वारकानाथ भवन कमिटीचे अध्यक्ष श्री अमरनाथ कामत माम हांका स्टेजार आपण हाडका म्हणून मंडळी अध्यक्ष के के पै मामा लेगी रिक्वेस्ट करता. तशीच गौड सारस्वत समाजाचे अध्यक्ष श्री व्यंकटेश प्रभू हांका स्टेजार आपण हाडका म्हणून सेक्रेटरी श्री के मनोहर पै हांगे लेगी रिक्वेस्ट करता. हरि ओम. रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाणवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. रामपादाब्ज संलग्नं शांतं दान्तं प्रियं वदं विद्याधीशगुरुं वंदे मृदुपूर्वं प्रभाषितम्. संस्थानाचो आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार कोरनु व्यासपीठारी विराजमान जालेले श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे 24वे मठाधिपती गुरु महाराज श्रीमद श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक नमस्कार करत आईचो सभा कार्यक्रम प्रारंभ करचक स्वामी लगी अनुमति मागता. सन 1976 इसवींतू प्रारंभ जालेले आमगेले श्री व्यंकटेश भजना मंडळी 2001 इसवींतू रौप्य महोत्सव विजृंभणेन आचरण कोरनु आता 2026 इसवींतू सुवर्ण महोत्सव विजृंभणेन आचरण करता सची. मंडळीच्या आमंत्रणाक मान्य कोरनु स्वाम्यान आत्ता चलचे अधिक ज्येष्ठ मासांतू 15 दिवसाचे मोक्काम देऊन आमक सर्वांक धन्य केले म्हणून सांगून कार्यक्रम चाल करता. प्रथमतः परमपूज्य स्वाम्याला हातान आता दीप प्रज्वलन जातले सर्वांना उठून राबून अंतु भाग्यचे. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली ज्योत मठाधीश की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की. वेदमूर्ति श्री संतोष आचार्य, वेदमूर्ति श्री संजय भटमाम, वेदमूर्ति श्री कापू मनोहर भटमाम आणि वेदमूर्ति श्री दादा कृष्ण पुराणिक माम हांका विनंती करता वेदघोष करका म्हणून.
विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वां सस्तनूभिर्व्यासेम देवहि संयदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्योर्नो देव्यभायन्नोऽस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो नापो विद्युत परिपान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदघोष कार्यक्रम चालवून दिलेल्या अर्चक वृंदाक धन्यवाद. आता स्वागत भाषण हांग जमिले सर्वांक स्वागत करका म्हणून श्री व्यंकटेश भजना मंडळीचे अध्यक्ष श्री के कृष्णानंद पै मामाक रिक्वेस्ट करता. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. हांगा व्यासपीठारी विराजमान आशिल्ले श्री गोकर्ण मठाधीश श्रीमद विद्याधिस्ती स्वाम्याक तांगेल्या चरणारविंदाक नमन करून हांगा मेळिल्ल्या लोकांक एक स्वागत करचे एक भाग्य म्हाका मेळिल्लें आसा. हांगा बेंगळूर शहरांतू द्वारकानाथ स्वाम्यान सादारण एक 70 वर्सां फुडें हांगा हें एक कटवण केल्ले बद्दल ताजे नंतर आमकां एक हांगा भजन करचें एक व्हड भाग्य ताणें दिल्लें. जाल्यार 1976 मैसूरांतू श्रीमद सुधींत स्वामीले ते वसंत मास आशिल्लो. त्या वेळार स्वामीन म्हगेलें कितें मेळ्ळें मंडळी नांव कसलें म्हणून. त्या वेळार आमगे मंडळी नांव ना आशिल्लें. सादारण एक 40-50 लोक आमी थंय भजने गेलेले. स्वामीले सांगलें आमी प्रति शेनवारा सांजे 7:30 ते 8:30 ते एक भजन करता ती म्हणून. हो वेंकटरमणा दिवस म्हणून देवानाची एक दिल्लें व्हड भाग्य म्हणून स्वामीन त्या दिवसूच आमकां नामकरण केलें. 1976 मैसूरांतू श्री व्यंकटेश भजना मंडळी म्हणून. तशींच 1979 श्रीमद विद्याधिराज स्वामीन हांगा चातुर्मास आसतना आमगेल्या भजना मंडळीचे कार्यवैखरी फुरा पळोवन घेवन तांणी आमकां मूलधन दिवन आशिर्वाद केले. तशी 1976 आज तें आमगेले समाजाचे तिनूय मठाधीशाले आशिर्वाद आमगे मंडळीक मेळटा आसा. तशींच आमी ताजे बद्दल हांगा आमगेले गोकर्ण मठाधीश श्रीमद विद्यार्थी स्वामीक आयचे हांगा एक आमगेले भजना मंडळीचे सुवर्ण महोत्सव करचे व्हड भाग्य तांणी हांगा मान्य करून हांगा आयल्याक आमी धन्य जावन आसा. तशींच तांकां वरवीं आमी दिव्य स्वागत करता ती. तशींच हांगा द्वारकानाथ भवन कमिटी अध्यक्ष श्री अमरनाथ कामत माम तांणी वरवीं आनी तांगेले कमिटीच्यान तांणी वरवीं आमगे वयली मस्त मोग दवर घेवन आमकां हांगा एक भजन करचें हे व्हड अवकाश दिवन घेवन ताजे बद्दल आमी भारी धन्य जावन आसाची. तशींच आमगेलो मालगडो डॉक्टर दयानंद पै माम हे अधिक ज्येष्ठ मासाचे मॅनेजिंग कमिटीचे अध्यक्ष जावन हे 15 दिसा हे कार्यक्रमाक आजी तांणी अतिथी जावन हांगा आयल्याक आमी व्हड आमगेलें व्हड भाग्य तांकां सर्वांकाची आमी भजना मंडळी तर्फेन स्वागत करूंक भारी संतोश जाता. तशींच हे 50 वर्सांतू बेंगळूर शहरांतू मस्त महनीयान तांगेलें तनू मन धन हे दिवन घेवन आमगे भजना मंडळी मस्त मोग दवरून घेवन तांणी हांगा आमकां एक व्हड भाग्य दिल्लेलें आसा. आमी तांकां सर्वांकाची आमी धन्य जावन आसाची. तशींच हांगा मेळिल्ले सर्व लोकांची आमी आज हांगा कार्यक्रमाक आयिल्ल्याक आमी भजना मंडळी तर्फान तांकां स्वागत करता ती. नमस्कार.
संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यद पूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। Shri Venkatesh Bhajana Mandali was founded in 1976 at Dwarkanath Bhavan, Baswanagudi, Bangalore, through the boundless grace and blessings of our revered Gurus. Paramapuja Shri Dwarkanath Swamiji of Gokarn Mutt graciously blessed the initiative and provided the sacred space at Dwarkanath Bhavan for the Mandali to begin its spiritual journey. Paramapuja Shri Vidyadhiraj Swamiji of Gokarn Mutt further strengthened this noble endeavor by providing the Mooladhana, seed funding. While Paramapuja Shri Sudhindra Tirtha Swamiji of Kashi Mutt bestowed upon the Mandali its cherished name, Shri Venkatesh Bhajana Mandali. For 5 glorious decades, SVBM has preserved and promoted the sacred tradition of Nama Sankirtana and Bhajan Seva, spiritually connecting devotees through devotion, culture, and selfless service. From its weekly bhajans at Dwarkanath Bhavan to Seva at temples and spiritual centers across Karnataka and throughout India, the Mandali has carried the message of Bhakti far and wide. As we celebrate this golden jubilee year, we offer our humble pranams to our revered Gurus whose blessings laid the foundation of this sacred institution. We express our heartfelt gratitude to the founding members, senior members, and all devotees whose unwavering dedication, selfless service, and devotion have nurtured and sustained this divine legacy for 50 glorious years. May the tradition of Nama Sankirtana continue to inspire and guide generations to come. ताजे कितें हांगा नाका म्हणून तांणी दिनाशिल्लेची खरें मस्ती नंतर तिथं वताय करताच मागीर जायत म्हणाले त्या दुरादर्श जालें मागीर त्या जाल्लेले स्वाम्यान जायत म्हणाले म्हाका एक स्ट्रोक जाल्ले स्ट्रोक जावन शिका नानकुल जाल्ले स्वाम्यान त्या काणो मंगळूरच्या दिल्ले त्या मागीर चुकले
मग कडात विद्यार्थी स्वाम्यानं पहिले मठाधिपती झाले कुठले बाबा स्वाम्याला मनव केली एक दियाची बेंगळूर जनावर विश्वास दवऱ्याची आम्ही कशाला सोडून घालण्याची एक दोन द्या ना तर चातुर्न सांग कोण नका त्याची म्हणून स्वाम्याक सांगलंय आता स्वाम्याक दई राहिला आता सांगतो अधिक माझं त्यामुळे रिक्वेस्ट केलं मी स्वामी कुठले जायत म्हणलं तर म्हणलं खुशी विषय हो आम्ही मानतो एक सांगता आमचं गेल सगळे समाज मानवला का आम्ही दवरून घेऊ का त्या मर्यादा दवरून घेऊ का स्वाम्यान कॅद नाही रे आणि एक सांग मला बदल करून द्या रे स्वाम्यानं 1 महिना 2 महिने पुढे सांगा तांका रेडी करू का हंग बेंगळूरची म्हणतात त्या नक्काची नका पहिले अण्णप काम सांगला म्हणक्याची एक छातून पुरा अंग स्वामी आत्ताची म्हणल्या एक वारू नका एक दिवस पुढे सांगला रे अंगे जन पुरे बसतात काय कधी कडे ना कोण कलेक्शन बसता कोण रानप्या इन्चार्ज कोण आहे म्हणून सांगू का म्हणून नका म्हणून म्हणतात मग खुशी आली त्यानं म्हणून सांगायचे व्हॉलंटियर फोर्स असं म्हणताना मुखार सुनो मस्त कसं हांव रिक्वेस्ट करायचं म्हळ्यार एक कसं म्हळ्यार इथं स्वाम्याक मस्त मठ असं मस्त कडेन वचचो गो आमी कितली अपेक्षा करता की स्वाम्यान येवं तशी पुरो कडेन करताची आनी स्वाम्यान पुरो कडेन वचचो गो म्हणटा आमकां जारी तशी वर्साक एक 15 दिवसाचे एक 2 तीन कॅम्प दिले रे आमकां बारीक खुशी म्हणून सांगता चड व्हड दिवं का म्हणना इथं म्हळ्यार बदल कडेन वचचो गो न्हू स्वाम्यान ताजे खातीर देखून सांग आमगे केन्ना एक ओपन हें सांग अमरनाथ कंपनीला सांगता आमगेले हें केलें विनंती पत्र केन्नाय रेडी करून दवरी म्हणून आतां आयज दिवस एक अधिक मासा निमती श्रेष्ठ म्हणलें दोनीच कसं म्हळ्यार आज 50 वर्सां जालीं व्यंकटेश भजनां म्हणली का 76 स्टार्ट केलें ताणें हांव एक्चुअली 71 वर्साक बेंगळूर येयलो म्हगेलें इंजिनियरींग शिकून हांगा 71 वर्सां येतलो तेन्ना म्हाका तितले परिचय नाशिल्लो 76 स्टार्ट केलें त्यामुळे दोनी महान योगी तांणी आशिर्वाद करून केल्लें एक आमगेले काशी मठाचे सुधींद्र तीर्थ स्वामी तांणी नामकरण केलेलें आनी तांणी आशिर्वाद दिले आनी एक आमगेले गोकर्ण मठाधीश विद्याधराज स्वाम्यान तांणी मस्त सपोर्ट दिला आतां विद्याधीश स्वामी तांणी प्रत्येकाक सपोर्ट करता चांक कसं नाच की केन्ना जारी तांणी ना म्हणाची केन्ना जारी तांगेली यशाची म्हणटना आमी हें करून केलें 50 वर्सां जालें त्या 50 वर्स खंयचेय एक इन्स्टिट्यूशन 50 वर्स सार्थकत राष्ट्र म्हणून जालें रे त्या इन्स्टिट्यूशन बंद जायना आनी मुखार सुणू 75 वर्सां 100 वर्सां पुरा येता आतां गोल्डन जुबली मागीर डायमंड जुबली सेंटिनरी पुरो जाता आमी मस्त आशेसनाची जाता म्हणून गॅरंटी म्हळ्यार 50 वर्स हें केलां म्हणून आनी 50 वर्सां आनी सांगता म्हळ्यार भजने महत्व हांव चिक्के बद्दल विशय उलयतां कित्याक म्हळ्यार स्वाम्याला हांव परमिशन घेतलां 5 मिनट चेडून उलयता म्हणून स्वाम्यान म्हाका दिला इतना इम्पॉर्टंट विषय आम्ही एक सब्जेक्ट सोडून खंयचे विशय उलयना त्या एक तुमकां एश्युरन्स दिता आतां 50 वर्सां भजनेचें हें कळलें महत्व कसलें म्हणून भजनेन तो 2 महत्व आसा एक देवाल गुणगान करचें दोनीचें देवाला हाका प्रार्थना करचें देवा आमकां आमी समाजाक उद्धार करी आमकां उद्धार करी आमगे कुटुंबाक उद्धार करी म्हणून तें मागचें स्वामी हें दोनूय हें आसा जाल्यार ते केन्नाय हांव आतां कितें आमी फुडा जाणांनी ह्या व्यंकटेश भजना मंडलीक ग्रॅटिट्यूड तुका कितले रितीन आमी तांकां चिरोडून जावना तुका म्हणून सांगता म्हळ्यार तांणी 50 वर्स प्रति शेनवार म्हणून हांगा भजन केल्या त्या भजन केल्ल्या मात्र नाही हांव भजने महत्व सांगितलें कसं म्हळ्यार तांणी मागला देवाला हाका तांणी ते दोनी महत्व तातूंत एक मागचें एक देवाला प्रार्थना करचें तें मागिल्लें आमगे समाजात पुरो जाणां खातीर मागलो तांणी म्हणजे 50 वर्सां तें मागणें देव खंडीतच ताका हें करता एक्सेप्ट करता आनी देव खंडीत ताजे परिहार दिता कशें आतां अधिक मासान स्वाम्यान सांगलें आमकां कितलें म्हळ्यार बेनिफीट आसा प्रत्येक डबल मेळटा तशी आतां व्यंकटेश भजन मंडळीचें सर्वसदस्यांचे तुमी पुरो कार्य करता सांगचें कितें म्हळ्यार तुमी व्हड सेवा केल्या तुमी सगळे आमगे समाज उद्धार जावपाक तुमगेले प्रार्थना खंडिताची देवान मनन केल्या ताज्यान ते आज इतलें आसा म्हण कित्याक म्हळ्यार तें भजन आमकां तुमकां जरी हांव सांगचें जनाक भजन ताका जरी तुमी घरा कडेन खऱ्याची आतां तुमी लेख बरोबर आमी प्रायज जाला आतां कसो करचें ना भजन केन्नाय करता भजन एक म्हळ्यार पीस ऑफ मायंड मेळटा आनी एक दोनीच म्हळ्यार कॉन्फिडन्स मेळटा आनी एक देव आमगे लोट आसा म्हळ्यार तें भावन मेळटा हे 3 मेळ्ळेले न्ही ती आमकां केन्ना जरी चांग हें आसता म्हणटना भजन करचें म्हगेले प्रॅक्टिकल एक हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार तें पर्सनल विशय
हांव सांज स्कूल आसतना म्हाका तें कोण सांगिल्लें म्हगेल्या मालगड्यान सांगून आसता की हांव स्कुलाक कॅनरा स्कुलाक शिकिल्लो तर म्हगेलें घर गव्हर्मेंट स्ट्रीट त्या गव्हर्मेंट स्ट्रीटासून कॅनरा स्कुलाक वचुका वेंकटरमण देवस्थाना रोडार वचुका म्हणटाना एवरी डे एक 4 की 5 फावटी हांव ते वेंकटरमण देवस्थान क्रॉस जाता त्या क्रॉस जातना ऑटोमॅटिकली माते गुंता आनी देवाला मागचें देवा विद्या आनी बुद्धी दी म्हणचें दोनीच मागचें तिनी ऐश्वर्य दी म्हणून एक मिनीट बिनी वा एक पट बिनी हांव देवाला मागनी हें दोनीची तशीच भजन विशय सांगता काय म्हणजे स्कुलान तूं कॅनरा स्कुलान म्हगेलें सांजे गेम्स जाले कुठले थंय नॅशनल गुड म्हणून एक आशिल्लो थंय स्पोर्ट्साक वचचें गेम्साक थंय वचून वपाक घरता येतना वेंकटरमण देवस्थान मेळटा वेंकटरमण देवस्थानाक वचचें आनी तेन्ना एक सान पोट ताका कशें म्हणचे गो मनी गिल्ली मिळ्ळी म्हणून तुमकां आतां उडगां जाता ताका म्हणून मिळ्ळें सान आयटम तें उरचें आशिल्लें हांवें ताणें तीर्थ घेवन घरल्या दवरचें हात पांय धुवन भजन वरचें 1 घंटो सादारण 45 मिनट धरून 1 घंटा डेली भजन करतालो हांव म्हगेलें एसएसएल दिताय तें चुक्कन दिलें करतालो म्हाका लेक्चर मेळटा म्हळ्यार आमगे घर कोणाकय तें अभ्यास नाशिल्लो म्हाका मात कशें आयलो कोणालें दितालें म्हणून गोत ना बट डेली भजन त्या भजनीन म्हाका मस्त प्रभाव मेळ्ळा म्हणजे एक देवाल विशय आनी एक जनाल विशय ते 2 विशय म्हाका येवचे कारण ते भजन म्हणलें म्हाका खंडीत निर्धार जाला जाल्यार म्हाका तुमकां जाल्यार सांगता म्हणजे भजन चेडवांक सांगायची दिता आतां चेडवांक आई फळ भजन कसलेंय लागना तांकां तें भजन हें तें कसलें करून जनांक सांगायची दिसा एक अर्द घंटा जावं एक देवालें दिता म्हळ्यार म्हाका आतां केलो भजनीच पद्य उडगास आसा हांव शी बरोवन सदा एन्न हृदयदल्ली वास माडो श्रीहरी हें भजन म्हगेलें डेली भजन येता आशिल्लें तशेंच एल्ली ತಂದೆ ಬಾರೋ ಮಾರುತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನೀನು ಕಾಣುವೆ तें भजन तशी अनेक आतां म्हणाल गुरू न गुलाम नागवत नका दोरे दंड मुक्ती म्हणून त्या भजची त्या म्हणजे भजन कितले पवर्स म्हणून पळयाची त्या भजन कशें येता म्हळ्यार आमी केन्नाय सान म्हूण भावना येता आमकां अहंकार येना कशें एक चूर अहंकार येता भजन आमी देवाला मागताची आमी गुरू न गुलाम गुरू गुलाम जावं म्हणून आमी मागतना आमी अहंकार पावयतो सोमायला येता जना साध्य ना म्हणटा तुमकां जाल्यार सांगता म्हणजे आनी तो मस्त चांगपण आसा 50 वर्सां जालें व्हडलें एक श्रेश्ठ इव्हेंट हें ताजी तुमची तुमकां मना वचचें आसता आज हांव सांगिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ कळ पुरो तुमी व्हडले सेवे केल्या समाजाचे ते सेवे आमी सगळे समाज केन्नाय चिरोली सांगता आनी चेडूल ना इथं म्हळ्यार सोमेल टायम हांव घेता देखून क्षेम करता इतलें सांगून न्हू आनी केलें आनी कसं हांव तशी निमगे तुमगे ताका कितलें ಮೊತ್ತ ಫಂಡ್ ಆಸ तुम्ही म्हळ्यार तांणी म्हळ्यार ना पळय आमगेलें कसलें ना खाली एक 3 लाख आसा इथं म्हळ्यार तें सांगतालें अमावंट कलेक्ट केलें हांगा कोणूय मस्जिद दिनाची म्हळ्यार ताजे हांव आदी सांगता काय म्हळ्यार तें तुमी 5 लाख करायची ते भरलेले 3 लाख की 2 लाख हांव दिता तुमकां 5 लाख तें एंडोमेंट फंड करून दवरायची ताजे चलायची म्हणून हांव एक सांगता त्या सांगून न्हू हांव आनी कंटिन्यू करायची म्हणून सांगता आमकां विद्यार्थी स्वाम्याले केन्नाय आमकां एनकरेजमेंट आसा ते एनकरेजमेंट आमी यूज करता आमी समाजाचो आनी करूया म्हण सांगून मागीर 2 उत्तर राबयता तुमकां प्रायजान शुभाशय जावं म्हणून हांव देवाला मागता स्वाम्याले मागता स्वामी इथं म्हळ्यार स्वामी येता व्हडली प्रोजेक्ट आसता स्वाम्यालें आनी म्हाका दिता 2-3 वर्सां स्वामी मुक्तबैसनाची इथं म्हळ्यार सगळ्यांची पर्तगाळीची दक्षिण अयोध्ये करता म्हणून तांगेलें एक भावना आसा आतां ऑलरेडी जाल्यार आनी व्हडलें येता म्हळ्यार हे चलता जाल्यार खाली 25% तांगेलें अचिवमेंट आमी म्हगेल्या प्रकार आनी 75% वर्क आनी करूं आसा जाल्यार खंडीत एक नंबिके आसता म्हळ्यार स्वामी भारी हांव लिखिल्लें म्हाकाचें का हांव धैर्यवान म्हूण लिखिल्लें बट आतां स्वाम्याल तर हांव कांय धैर्यवान न्हय स्वाम्याल ते धैर्यवान म्हाका येयनी म्हणटना स्वामी खंडिता ते 75% चलत ताची वचा पडो टायम 2-3 आनी कसं म्हणजे आतां व्यंकटेश बजाव म्हणले स्वाम्याक देवाल्याक पुरो मागले पुरो जेन्ना सांगता समाज बांधवाक केन्नाय देव मागिल्लें दिना म्हणना लेट जावचा पुरो दिवच्याक तुमी लेखून ह्यो देव हांव आमी मागील दिना कोण कोण मागील मान दिता म्हूण लेखून काची पुरायच्या नांवां आमकां देव मागील दिता चिक्के पेशन्स तुका हें तुका आनी एक सान विशय सांगता म्हणजे कश्ट कष्ट म्हळ्यार जनाक एक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कष्ट येयले वळी कशें करचें म्हणून कष्ट आयले तर केन्नाय लिखून तुमी कष्ट आयले तुमी हें केलें
डेव्हलप जास्त हादी राखोच किती अड्डा आयला म्हणले कुणाच्या त्या तुम्ही लोक आता इम्प्रूव्ह जावचा काय येरुगल म्हणले कुका आता मग अनेक खंयचे विषय टायमारी व्ह्यूवर जाऊन उलयता आज इतकं उलयला स्वाम्यानं कसं चिके चेड टाइम घेतले का क्षेम करता म्हाका तुम पुराजनाक बरं जाऊ म्हणून स्वाम्यानं आशीर्वाद करता म्हणून हांव स्वाम्याला मागून मेल दोन उत्तर पळता भजन आणि भजनेची इम्पॉर्टन्स कसं नाही म्हणून शॉर्ट अँड स्वीट भितरी तांगेल वक्तव्यांतू अनुभव व्यक्त केल्ल्याक अधिक ज्येष्ठ मास कमिटीचे अध्यक्ष श्री पी दयानंद पैमाम हांका धन्यवाद. आता आमगेल हे सुवर्ण महोत्सव कार्यक्रमाक सहाय्य केलेले भजक वृंदाक परमपूज्य स्वाम्याल्या हस्तान सन्मान कार्यक्रम हे कार्यक्रम चलोवन दिवका म्हणून श्री संपिगे सुधाकर प्रभू हांका विनंती करता. प्रथम जावन संस्थानादेव वीर विठ्ठल रामदेवाक प्रणाम करून गोकर्ण मठाच्या गुरु परंपरेक वंदन करून हांगा विराजमान जावन आशिल्ले तसल्या विद्याधीश स्वाम्यांक साष्टांग प्रणाम करता. आज ह्या सुवर्ण महोत्सव हे पळयतना म्हाका रजत महोत्सव आमी केलेले हेची वेदिकेरी त्या वेळी उडगासा येता तेन्ना वेदिकेरी स्वामी येयन आशिल्लीची जाल्यार दयानंद पै माम आशिल्लो अमरनाथ कामत मामू तशीच आत्ताच आमगेलो भजना मंडळी प्रेसिडेंटू के पै तेन्ना तोच प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो. तशी सुवर्ण महोत्सवाचो बी दामोदर भट्ट तो फावंडर मेंबर एक्चुअली त्या निमती ताकाय हांगा बैस म्हणून सांगिल्लें. तशीच अनंतनगर सोसायटीचो प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले गोविंदराय एस कामत तोय हांगा उपस्थित जावन आशिल्लो. आनी आमगेले गौड सारस्वत समाजाचे प्रेसिडेंट तेन्नाचो एच दिनेश नायक मामू तोय हांगा उपस्थित जावन आशिल्लो. ताजे वटू अनेक इन्सिडेंट्स आसा पुराय जाणां उडगास आसकिना म्हणून वतना त्या दिवसूची एक नाटक केलेलें हांगा चलयलें आसा. त्या नाटकाचे एक्टर्स कोण म्हणून कोणय गेस करीत पळय म्हणून चड गेसिंगा टायम नाका. दुसरें कोणय न्हय दयानंद पै मामू मोहिनी पैमाये येयल कामत मामा सुमना राव हांणी पुराय एक्टींग केलेलें हांगा. तावय सांगिल्लें म्हणके मनोज पैन सांगलें 25 वर्स थंय आमी भजना मंडळीच्या सिल्वर जुबलीचे पुराय फंक्शनान कोण जालें. ताजे मागीर आमगेल्या चेडक्यांक 18 बीटीन काम चड जाल्या निमती बाकीची पुराय खंयचे इनिशिएटीव करूं जायनी. बाकी आमगेलो प्रोग्राम कसले आसा ते पुराय समाजाच्यान ते चंदायर मुखार सून मेले. त्या निमती आमकां आनी आमगेले डोनर्स जेव्हा आमगेले वेलविशर्स कोण आसा तांगेले कॉन्टॅक्ट आमकां चुकून गेले. जाल्यार कॉन्टॅक्ट चुकली शिवाय तांकां विसरनीची आमी आनी तांणी आमकां विसरनीची. आमकां तांगेले उडगास कशी आसा की तशी तांकांय उडगास आसा. त्या निमती आमी हे 50 वर्सांतू आमकां कोण कोण बॅकींग केलेलें आसा कोण कोण डोनेशन दिलेलें आसा वेलविशर्स कोण आसाची आमगेल्या प्रॉब्लमाक कोण कोण आमकां पाविल्ले आसाची तांकां हांगा आपोवन स्वाम्याल हस्तून प्रसाद दिवन गौरव प्राप्त करून दिवका म्हणून आमगेली एक इच्छा आसा. तांतू प्रथम जावन कोण म्हणून सांगलेली द्वारकानाथ भवन कमिटीच्यो प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले अमरनाथ कामत माम तांणी घेवका म्हणून हांव निमून घेता. कामत मामाले विशेष कसं म्हणून सांगला रे तो स्ट्रेट नो नॉनसेन्स म्हळ्यार म्हणके कसले विषय असला स्ट्रेट सांगता तो. आनी आमी खंयचेय प्रॉब्लम तागेले घेवन चमकला रे ताका सॉल्युशन कसलें त्या वेळी दिता. आनी अशी तुमी मुखार सून वचाची म्हणून सांगता. समज सांगले कितली वर्सां राखून तो आमगेले भजना मंडळीक बॅकबोन जावन आसा. अमरनाथ कामत मामाक आमी केन्नाय आभार जावन आसाची. मोहिनी माये न्हय वैदेवका इथं मला दयानंद पै मामात स्वाम्याला प्रसाद घेता. अनेक कोण कोणाला नाव आम्ही आपयता की तांणी दही दवरून तांगेली धर्मपत्नी हांगा आस म्हणून जाल्यार वटू वैदेवन प्रसाद घेवका म्हण निमून घेता. दयानंद पै मामाल विशय हांव मस्त सांगता म्हणना पुराय जाणां गोत आसा जाल्यार एकच सेंटेन्स हांव सांगता.
विद्यापीठा एक पंचमकला हवं त्यातनं एक बिल्डिंग ओपनिंग असेल ते ओपनिंग असताना दयानंद पै माम कोण म्हणून सांगता नव्हतं तांणी सांगताना तांणी एक उत्तर सांगलाय द्वापर युगांतो महाभारतांतो कर्ण आका मी पळयनी जाल्यार कलियुगा कर्ण कोण म्हणून हांगा असं दयानंद पै म्हणालेंची तितल्यान तूं तागेलें कॅरेक्टर कसं जाल्यार तो कसं जाल्यार म्हणून आमी सांगूं येता दयानंद पै मामान प्रसाद घेवंक कोण निमगून घेता अनेक गौड सारस्वत समाज आणि भजना मंडळी हाचे संबंध कशी म्हणून सांगल्यारी घरकडे आवसू आणि चेरडू कशी आसा तशी चेरडूवाली येळीक पळयतना आवसू खुशी जाता तशी म्हणून आवसू बिश्टाय नाव्या मध्येन तो बिश्टायत केलो पणता तशींची आमकांय बिश्टावण आसता तशीची चेरडूवांक खूप येता तांणी उलयता ती आम्हाला वयरी ते मामूल चलता आसता जाल्यार आमगेलो संबंध इतले लायक आसा की समाजाक बॅकबोन जावन म्हळ्यार वॉलंटियर फोर्स जावन भजना मंडळीचे केन्नाय काम केलां हांगा त्या निमती गौड सारस्वत समाजाचे प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले व्यंकटेश प्रभ मामान प्रसाद घेवंक आता म्हणून हांव निमगून घेता नेक्स्ट प्रसाद घेवच्याक भजना मंडळी प्रेसिडेंटू के पै येता हागेल्यान तो 3 विशेश आसा एक हो फाउंडर मेंबर आनी तेन्ना कोशाध्यक्ष जावन आशिल्लो भजना मंडळीचे 1976 तो ताजे मागीर 25 वर्सां जाताना भजना मंडळी प्रेसिडेंट तो 50 वर्सां आतांय तोच प्रेसिडेंट ताणें त्याला धर्मपत्नी वळटू प्रसाद घेवंक कोण निमून घेता ती हागेल मागीर बी दामोदर भट्ट हो कसं म्हणून सांगल्यार फाउंडर सेक्रेटरी जावन आशिल्लो आमगेलो आतां सुवर्ण महोत्सवाचो प्रेसिडेंट जावन आसा तो आनी त्याला धर्मपत्नीन प्रसाद घेवंक कोण हांव निमून घेता दोग जाणांक हांगा येवचें जायना म्हणून सांगलां एक जयंत मामू आनी व्यंकटेश मामू JK स्टिलाचे हांगेले आमगेल्या समाजाक जेव्हा भजना मंडळीक कितलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा म्हणून आमी सांगूं जायना त्या नमने आसा सिंपल जावन सांग जाल्यार आमगेलो प्रसाद आनी घेवन वतना आमी कवर घेवन वता ती ते कवर पुराय एक 30 वर्सां दाखोवन तांणी दिता आसाची आतांय तुमगेलो कवर पळोव येता ताजेर JK स्टील म्हूण नांव आसा पळयाची हांगेलो उपकार आमी केन्ना विसरनाची नेक्स्ट आमगेलो एक्स प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो AL कामत मामू तावय सांगलें नाटकान तूं एक्ट केला म्हणटाले आतां भविश्यात ताका 80 लागीं जाली दिसता तोवय तितले प्रिती दवरनासा आनी तागेलो वटू मीर माय येयनी हांगा जाल्यार मीर मायेन केन्नाय एक उत्तर सांगचें आशिल्लें द्वारकानाथ भवना येताना भजना मंडळी चेडक्यां पळयली कुळे म्हाका कुळारा आयिल म्हणजे रे संतोश जालो तुमी खंय आसा म्हूण हांव सोदिता आशिल्ली म्हणटा ती अनेक आमगेलो एक्स प्रेसिडेंट प्रभाकर मालमामू ताका येवचें जायना म्हणालो चिके आरोग्य सम ना म्हणालो त्याला आरोग्य चांग जावो तशीची ताणें आमगेल्या मंडळीक समाजाक केलेली सेवा आमी केन्ना उडगासा दवरता ती उपेंद्र नायक मामू उपणाय तशींची ಸ್ವಲ್ಪ येवचें जायना म्हूण सांगलां उपणाल विशय कसं सांगचे म्हूण सांगता ती क्लीन हार्टेड मनीस तो उलयतना रफ म्हूण दिसता बट मनाक कसलेंय आसना तागेलें आनी खंयचे प्रॉब्लम समाजाच्या कोणाले खंयचे प्रॉब्लम आसल्यार तागेले येवन सांगल्यार ताका सॉल्युशनय दिता आनी ते कश्ट कसले आसा ताका तो पावता भजना मंडळी ताणें कसो कोण दिला म्हळ्यार आमगेले नाटक महोत्सव जाता सोवेनीर दिता करता आशिल्ले आमी सोवेनिराक प्रति सोवेनिराक तागेले एडवर्टायज आशिल्ले एडवर्टायज आमी सुरेख घालचे मागीर तागेले सांगचे आमी घाल्ला कितले दुड्ड पेटोवन दिता म्हूण पेटोवन दितालो तो तसलो मनीसू तागेले मागीर नायक मामू के एन कृष्णानंद नायक मामू ताणें वैदेवका मायेल वटू कृष्णानंद नायक मामू तशींची कोगण भट मामान हांगा आसतना तागेले वटूची तागेले शिश्यू म्हणटाली ताका तागेलो वस्तू आसतालो आनी गंगोलीचो नगरकर नायक मामाल विशेष कसं म्हळ्यार आमकां केलो लिगल प्रॉब्लम जेव्हा एकाउंट्सांत खंयचे प्रॉब्लम जेव्हा आमगेले दुसरे खंयचे आसतना तागेले वताली आमी गेले कुळे तो एक सॉल्युशन दितालो अशें कराय म्हणून ताणें मुखार येवन गौरव स्विकार करता म्हणून आमी निमून घेता ती सांगला जगन्नाथ पै मामू पै विस्ता पै मामी येयनी म्हणून दिसता
काली सांगता आशिल्लो प्रयत्न करता हांव जाल्ले येता म्हणून जगन्नाथ पै मम्माला विशेष कसं म्हळ्यार आमगेले रामनवमी केन्ना सुरू जाली की तेन्नाचे फलाहार तागेलो आशिल्लो केन्नाय 1 वर्स चुकय न्ही ताजी मागीर खंयचे भजना मंडळी जेव्हा समाजाक कसलेंय फंक्शन आसल्यार तागेले गेले तागेलो सहकार केन्नाय आसतालो तशींची आमकां संतोष मारुती शानबाग प्रदीप पै विहार हांणी हांगा येयनीची फोन करून सांगला येवचें जाता ना म्हणून तांगेले सहकार केन्नाय आशिल्लो तशीची SM बाळीग मामानी धर्मपत्नीन वयर येवका गौरव स्विकार करून घेवका बाळमामूय तशीची खंयच्याय टायमार आमी तागेले नुता वचे बाळमाम पर फंक्शन आसा तूं येवका म्हणचें जायता केन्ना टायमींग सांगा म्हणटा टायमींग सांगल्या नंतर तशी मुखार सीट म्हणटा ना म्हळ्यार डोनेशन आसा तें घेवन मुखार सुका म्हणटा बाळीग मामान धर्मपत्नी तूं वयर येवन प्रसाद घेवका तशीची आनीक 5 जाणां नांव वटू सांगता तांगेलें नांव वट्टू सांगता जाता कामत ग्रुप हांगा विठ्ठल शानबाग आयिल्लो आसा ND सावकाराल पुतू वीरेंद्र लक्ष्मण कामताल पुतू गौतम लाकिना गोतना तशींची JS कामत मामाल पुतू राघवेंद्र येस कामत मामालो पुतू आकाश इतले जाणांना धर्मपत्नी वयर येवका म्हणून हांव निमून घेता हांगेल विशेष कसं म्हळ्यार स्वाम्याल बद्दल हांगेल सेवा कितले म्हणून आमी सांगू जायना त्या नमने सेवा आसा इवन समाजाकय तशीची एक एग्जाम्पल दिवचे जाल्यार स्वाम्यान खंयच्याय टायमार बेंगलोरा येवचें आसल्यार कामत ग्रुपार दाखोवन वची हांगा दाखोवन बेंगलोर दाखोवन थंय वचून पर्तगाळीक थंय दाखोवन स्वाम्या आपोवन घेवन येवन ऑफास स्वाम्यान पर्तगाळी मातशी पावची थंय ड्रायव्हिंग करची जावो वेहिकल हांगेले आसताले तशीच आमगेले तवय सांगले सिल्वर जिबलीक 100 kgचे सिल्वर प्रभावळ्यांनी अंकुश पाशांकुश केले म्हणून तांतूं सुमार 15 kg भरी कामत ग्रुपा दाखोवन आयिल्ले आमकां आनी हांगाचे मेनू करतना ND कामत मामान 1 वरा फुडें येवन मेनू फिक्स करचें ताण आशिल्लें आयटम खंयचे जावका म्हणून ताका गोत आसा त्या प्रकार तो सांगतालो हांगेले उपकार आमी भजना मंडळीची केन्नाय विसरनाची स्वाम्यान आमकां कालीचे आदेश दिले तुमगेले 50 जाणां आसा म्हणून 50 जाणां आपयता आसल्यार मध्य तुम जाणांकय बोर जावच्या पुरो ಸ್ವಲ್ಪ जनाल जात तरी 15 की 20 जन जात तरी मध्यान तूं 1-2 निमिष दुसऱ्याले स्पीच कसं आसल्यार करायची म्हणून अमरनाथ कामत मामान 2 मिनिट उलोवका म्हणून हांव तागेले निमून घेता परम पूज्य स्वामी विद्याधीश स्वाम्याक प्रणाम करून तुम सगळ्यांक वेलकम करून बिगेले 1-2 उतर इंग्लिशान हांव सांगता I sincerely thank Shri Venkatesh Bhajana Mandali, Bangalore, for actively participating in the Adik Jyesht Masa program organized in this month in the divine presence of His Holiness. I am also convey my heartiest congratulations to Shri Venkatesh Bhajana Mandali on completing 50 years of glorious and dedicated service to the community. There could not have been a more fitting way to celebrate the Suvarna Motsav of the Bhajana Mandali than in the holy presence of His Holiness Swamiji. Completing 50 years is not merely a matter of numbers. It is the result of devotion, sacrifice, discipline, continuity, and collective efforts sustained patiently over several generations. To keep an institution active, vibrant, and meaningful for half a century is no small achievement. Institutions survive and grow only when people come together in a spirit of service and commitment without expecting recognition or personal benefit. Many among us may not fully realize the amount of silent effort
that goes into maintaining such organizations year after year. Programs may last for a few days, but the planning, coordination, and dedication behind them often involve months of effort by committed volunteers. Very often, those who contribute the most remain behind the scenes. This is why occasions like this are important. They give us an opportunity to recognize and appreciate all those individuals, past and present, who have quietly nurtured and sustained this institution through their hard work and devotion. आता सगळ्यांनी recognize केलं ते चांग झालं, भारी चांग झालं. Venkatesh Bhajan Mandali has provided not only an avenue for devotional participation, but also a platform that has brought our community together through bhajan, satsang, devotional gatherings, and cultural activities. In an age when lifestyles are changing rapidly and younger generations are exposed to many competing influences, institutions such as the Sri Venkatesha Bhajan Mandali perform an invaluable service. They help preserve our devotional traditions, strengthen our cultural identity, and provide a platform where people of all ages can come together in a spirit of dedication and devotion and fellowship. One of the most heartening aspects of institutions like this is the continuity they create between generations. Elders pass on traditions to younger generations who in turn assume responsibility and carry the institution forward. An organization does not complete 50 successful years by accident. It does so because generations after generations contribute with dedication, sincerity, and a tense sense of shared purpose. I feel happy and fortunate to have been associated in some measure with many such community activities over the years. As we celebrate the Golden Jubilee, let us also remember with gratitude those elders and members who are no longer physically with us, but whose efforts and blessings laid the foundation for the Mandali's growth and success. Their contribution will forever remain a part of its journey. I am confident that with the same spirit of unity and commitment, Sri Venkatesha Bhajan Mandali will continue to grow from strength to strength in the years ahead. May it continue to inspire devotion, preserve our traditions, encourage community participation, and remain a source of spiritual strength for future generations. Once again, I congratulate all the office bearers, members, volunteers, and well-wishers who have contributed to this remarkable journey of 50 years. I pray to the Almighty and seek the blessings of Parama Pujya Swamiji that Sri Venkatesha Bhajan Mandali may continue their beautiful journey for many more decades in the service of devotion, dharma, and the community. Thank you very much. कामत मामाक धन्यवाद. आता 5 जणांना नाव सांगता हवं सो दॅट त्यांनी तयार जेवणासू येतं येऊची मात्र एकेकड्यानाची धर्मपत्नी होती वैदेव का. फर्स्ट सी गोपालकृष्ण भट, तशीची मनोहर भट, रमेश शेणै, गणेश कामत आणि हरीश कामत हांगेल धर्मपत्नी वटू आनी तयार आसा का. गोपाळ अण्णान वैदेव का प्रसाद घेऊ का. गोपाळ अण्णाला विशेष कसं म्हणाली ताका सुमार 80 वर्ष आणि हायेस्ट आमगेल्या भजना मंडळीन तू शनिवार तेसू येऊन भजन अटेंड जालो मनीष म्हळ्यार तोची 6.5 घंट्याक येऊन बसता आणि डोनेशन दिवच्यान तू खंयच्यान तू मागशिना. तो डोनेशन दिवची बाकीच्यांक कळना, येता डायरेक्ट दिता वता आनी सान एमावंटय न्हय, एमावंटय व्हड आसता. गोपाळ अण्णाक देव बरें कोण म्हूण निमून घेतात आमी. तशीची मनोहर भट मामू, मनोहर भटमामू, बाकीच्यांक भटमामू, आमकां भटमामाक चेड फ्रेंड आनी मंडळीचो मेंबर. कित्याक म्हळ्यार तेदान दाखोवन आमगेली मंडळी वटो आसा तो मंडळी वाडली म्हणके तोवय वाडला तशीची. तितलें मात्र न्हय, प्रतीज आमगेले रामनवमीक भटमाम तोची. आषाढ एकादशीक राती दाखोवन फर्स्ट डे सकाळीं बसला हेरदू सकाळीं तो आसता त्या देवाला सेव करता आसता. मागीर गणेश कामत आनी रमेश शेणै होय आमगेलो सिनियर मेंबर. म्हाका दिसता सुमार 1974 दाखोवन येता आसा हो. आनी हांगा भितर किचनान तो इन्चार्ज जावनूय आसता. हागेल सेवा भजना मंडळीक समाजाक मस्त चल्लेले आसा. तशीची गणेश कामत,
हो गणेश कामत कशी म्हळ्यार हागेले फर्म आसा इंजिनियरींग इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग ताका कन्सल्टन्सी आसा आनी सान कांय कन्सल्टन्सी न्हय ऑल इंडिया लेवलान ताका नांव आसा लायक तोय तशींची डोनेशन दिवच्यान तूं म्हाका शेना ते अमावंट आनी खंयची आमी सांगनाची जाल्यार अशी सांगूयत की भजना मंडळीच्या मैक कसल घालेले आसा की हे पंता ते ताणें घालेले तागेलो भाव हरीश कामत हो बाय तशीची IT कंपनीन तूं डायरेक्टर जावन आसा हार्मोनियम वाजयता कोलाल वाजयता हार्मोनियमान तूं विशेश कसल म्हळ्यार आमकां कोड्यालच्या विटपी भजना मंडळी फेमस गोत आसा त्या भजना मंडळीन तूं हाका 4 वर्सां आसतनाची हो हार्मोनियमा वतालो नेक्स्ट टायम गेलो कमलाक शिकणी मामू कोण कोण भितर जेवण करता की तांकां हागेलो उरगास खंडीत येता इथे म्हळ्यार घाले कामाक्षी कॅटेरर चातुर्मासान तुवें हागेले रांद पशिल्ले आत्ताय तागेलेची हो भजना मंडळी मेंबर हार्मोनिस्ट हागेलो पूत चैतन्य तो तबला वाजयता तशीच दामोदर पै हेग्गार दामोदर पत्नी धर्मपत्नी पयर हांगा AI टॅक टॉक म्हण जालें पुरायेन पळयलें आसा कोविडा टायमार हाणें ह्या फर्म ओपन केलें ते ओपन करून आतां 5-6 वर्सां भितर तागेले अंडर एक 150 दाखून 200 जन काम करून आसाची इंडियान तूं एक 30 सिटीन तूं तागेलें ऑफिस आसा इवन बँकॉक थायलँड मलेशिया सिंगापूर हांगा पुरो हागेलो ऑफिस आसा हो आमगेलो भजना मंडळी मेंबर म्हूण सांगू का आमकां प्रायड एकदम श्रीधर भट्टू तावय सांगला की लक्ष्मीकांत भट्ट म्हणून तो भजना मंडळी प्रेसिडेंट आशिल्लो आनी आमगेल्या युवकांक मस्त तागेलें मार्गदर्शन उत्तेजन आशिल्लो तागेलो पूत हो कशी म्हणाली हागेलो 6 वर्सां प्राय दाखून भजना मंडळी आसा बी गणेश भट्ट ब्रह्मावर गणेश भट्ट हांणी इन्फोसिसा आशिल्लो हो तशींची कोडुगाई दानी हांगेलो पुराय येतला कसलेय कळना जाल्यार हागेली भजना मंडळीक सेवा तशी समाजाक सेवा गणपतीक सेवा मस्त चल्लेली आसा अनेक मामू हागेलें नांव मस्त जाणां गोतना मस्त जाणां पळयलां की ना तेवे गोतना मंजुनाथ प्रभू हांगा येदोर बशिल्लो आसा मंजुनाथ टिफीन रूम म्हणून हागेलो विशय सांगूंक गेल्यार एक कालगंट जाय मिनिमम हागेलो दानय तशींची मस्त दान करता मस्त धार्मीक आसा आनी हिंदुत्वा विशयान तो हो मस्त मुखार आसा म्हळ्यार भटकळ ह्या सायडा पुरो हिंदुत्वा विशयान कशी म्हण गोत तुमकां तसल कडेन कितले की जेन्ना कन्वर्ट जाता म्हण जाल्यार तांगे लागीं वचून कन्वर्ट जायन तशें पळोवचें कसल कोरका ते प्रयत्न करून खंय ताय विशेश म्हळ्यार हाका सन्मानाक म्हण थंय आपयल के हाणे वताना हागेलो कटआवट 10 फिटां कटआवट आसा गांवच्यान फोन करून सांगलें कसल माराय तुगेलें हे नमने कटआवट आमकां गोतना म्हणून तसलो म्हापशेच्यान काम करता येदोर कोणाकय कळना हाकाय देव बरें कर म्हूण आमी निमून घेता ती आनेकलो संतोष जगन्नाथ भट संतोशू जगन्नाथ भट कशी म्हूण सांगल्यार आमगेल्या भजना मंडळीन तो तेन्ना तेजे जेन्ना मेन आशिल्लेची सुमार एक 40 वर्सां फुडें तावय सांगलो रमेश शेणै म्हणून तो हार्मोनियम KP कामत मामू तबलाक आनी हागेलो बापूस जगन्नाथ भट जगण्णा भीमसेन जोशी म्हणटाली ताका इता म्हणल्यार तागेलो आलापणे रागो भजन तशें आशिल्लें तो आनी कशी म्हण सांगल्यार कितलेक पंता स्वामीची भितर जावन सांगताली ती जगन्नाथ भट्टाक भजन करूं सांगात जाय म्हणून तशी तागेलो वॉयस आशिल्लें हांकां देव बरें कर म्हूण आमी निमून घेता ती नेक्स्ट टायम गेलो आनेकलो मंजुनाथ पै मामू मंजुनाथ पै भितर आसकी म्हणून ताका पोका तशींची अण्णप कामत हागेल सेवाय आमकां गोत आसा कोणें विसरून सांगता म्हणना हागेल विशयान तो अण्णप मामान खंय आसल्यार येवका मुखारी आनेकलो सदाशिव नायकू तागेलो पूत हांगा आयला सदाशिव नायक आतां कैलास मानस सरोवरा चमकलवाल आसा तेंच मेल पुत्ता पिटयता म्हणालो तागेली कॅपेसिटी कसल म्हूण आमी तिरुपतीचे स्वामेल कॅम्पा वेळा पळयला इतली लायक जाली की तागेली थंय वेवस्था स्वाम्यान फर्स्ट टायम चातुर्मास खंय म्हणून अनाउन्समेंट तिरुपतीन तूं केलें केन्नाय रामनवमी अनाउन्समेंट करचें आशिल्लें हे पण ताज्या फुडेंचें अनाउन्समेंट केला देव हाका बरें कर म्हूण आमी निमून येता ती
तशींची माधव पुराणिकांना धर्मपत्नी होतो मुखार येऊ का माधव पुराणिक होय तशीची स्वाम्याला देवाला सेवा मस्त केलेलं असं आणि प्रसाद स्वीकार कोर का अण्णप कामात मैये लोट वैर येऊन प्रसाद घेऊ का अण्णप कामतील विषय हांव कसले सांगा ना तुमगेल चप्पल पळयतना कळटा सांगू कसले ना नेक्स्ट मंजुनाथ पै होय तशींची केलाव हागेला रांदप कशी म्हळ्यार री पराचे फंक्शन रांदप तुम्ही सांगची नाका मेनू मेगेलेची ताजे दुड्डू मेगेलोची म्हणून तसल मनीस वा मंजुनाथ पैना धर्मपत्नी होतो वैर येऊ का प्रसाद स्वीकार कोर का तशी नेक्स्ट केशवराव मामाल पुराय हांगा आमकां समाजाक जेव्हा मंडळीक मस्त सेवा आसा फुडें तांगेल्या बापसूल काला कशी म्हळ्यार री आमी कसलेच हांगा संबराधन केलें री तांदूळ दिवचे तांणी आशिल्ले खाली हांगा मात न्हय इवन काशी मठा कसं जाल्यार री तांदळा सेवा तांगेली आशिल्ली मध्येन तो लक्षात आसता मध्येन तांगेल्या द्वारकानाथ भवन रिकन्स्ट्रक्शन जाताना सुमार 2 वर्स बरी समाजाचे फंक्शन हांगेल्या हॉलांत आरनार हॉलांत चलता आशिल्ले देवान हांकां बरें कोर का म्हणून आमी निमून येता ती तशीची माधव पै कोण म्हण सांगला री आमगेले सेक्रेटरी मनोहर पै तागेलो बापूसू मनोहरान आपण घेवन येऊ का बापसूक माय अशें रघुवीर नायक मामू गुज्जाडी मैयेल उलटी येऊ का हांगेलें नांव कोणाकय सांगता म्हणा बायल मनशां पुराय येना गोत आसा दादलो मनशांक खंय गोत आसा इता म्हळ्यार पेमेंट करता न्ही नायक मामाल सेवाय मस्त आसा आमकां भजना मंडळी एकादशी जाताना एकादशी फूल दिसू त्या विठोबाक कसर अलंकार कोरका आनी त्या दिव्या कसर अलंकार कोरका ताणें तागेल्या धर्मपत्नीन कोरचे व्हड चप्पल मारून हांकां स्वागत कराची नेक्स्ट बी उमानाथ भट हाका मोगान आमी उमणी म्हणून पळयता ती इता म्हळ्यार आमगेलो ओटू आशिल्लो आमगेली प्राय सादारण हागेलो विशेष कसो म्हूण सांगला री आमगेलो भजना मंडळीचो देव रामाल मुर्ती हांगा आशिल्ली केन्ना हांगा रिकन्स्ट्रक्शन जातकी तेन्ना मुर्तीक पूज जावका म्हणून तांगेल्या घरा व्हरून दवरल्या ताजे मागीर नित्याची त्रिकाल पुजा तांगेल्या घरा त्या देवा चलता आसा 50 वर्स दवरून ह्या सेवेक आमी केन्नाय ऋणी जावन आसाची तशीच आमगेलो प्रदीप भट्टू वो चार्टर्ड अकाउंटंट तू ऑल इंडिया तू 5 रँक वो हागेल मागीर गोपाल कृष्ण प्रभू नाव सांगलें तुमकां मात्या वचना विक्रमू विक्रमाल विशय आमी सांगता म्हणना माई हांगा दिसता नेक्स्ट एम गणपती पै तुमकां गोतो सांगा मधुकर पै वैर प्रसाद दिवचे कडेन वेवस्था करची ताणें तेगेलो अण्णा हो कसो म्हळ्यार फुडें भजना मंडळीचो सेक्रेटरी जावन आशिल्लो प्रेसिडेंटूय जावन आशिल्लो मध्य तागेल्या उद्योगा निमित्त तो मस्कता चमकलो ताजे नंतर मागशी वपास येवन कोडेला आसा हाका देव बरें कर म्हूण आमी निमून येता ती आमगे सिल्वर प्रभावळी जाताना तेन्ना हो प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो भजना मंडळीचो नेक्स्ट आभरणा ज्युवेलर्साचे सुरेश शणै मामू ताणें वयर येवन प्रसाद घेवं का हांगेली सेवा आमी 5-6 वर्सां करून आमी पळयता आसाची समाजाक चवथी वेळार पूजा आमी पळयता आसा केन्नाय
झालं जाता येईल. आता हो प्रकाश कामत धर्मपत्नी होते येऊ का? नेक्स्ट आणि कोण आहे ना? कृष्णप्रभू असं कृष्णप्रभू म्हणून असं प्रकाश अलमागिरी PM कृष्णप्रभू प्रकाश कशी म्हणाली उलयताना कोप येऊ का कोणा काय तिथे बिस्ताना उलोच कडे सांगला मेघाला वॉयस तशी मारा हांव तशी ना म्हणटा मनीषू चांगू हारटाय चांग कोणा खंयची हेल्प जाल्यार करता पोलिसाल विशयांतू हागेला म्हणाली ऐजी धोरणू ऐजी लेवल धोरणू काँस्टेबल लेवल ताय मस्त जन गोतस एक उदाहरण दिवच जाल्यारी सोम्याले खंयचे कार हांगा राखून वताना भायर वच्चे सुमार घंटो 1.5 घंटो लागता प्रकाशास म्हण जाल्यारी एक पायलट कार अरेंज करून 20 निमिष भितर आमी बेंगलोर दाखून भायर वचून आसता ती आणि प्रति आमगेले कसलेंय फंक्शन करताना लास्टाक एक गेट टुगेदर दवर का म्हणटा ती गेट टुगेदर दवर या म्हणून आमी सांगले ताजे जेवण मेगेलें स्पॉन्सर म्हणून दुसऱ्यान केला करूकच होना हागेले स्पॉन्सर केन्नाय. नेक्स्ट PM कृष्णप्रभू हांव तवय सांगलें आमगेल्यान तूं दोनी कृष्ण एकलो प्रेसिडेंट होडू कृष्ण हो सान कृष्ण होवय तशींची सुमार 45 इयर्स दाखून भजना मंडळीन तसं मध्ये तागेल्या बिझनेसान ते एक 20 वर्स दिसनी होवय कशी म्हणाली बरं सांगल्या सानूची सायंटिस्ट हो मस्त नमने हागेला पुरा सायन्स आसा तांतू रिसर्च केला कोविडा टायमाक घरा बशील कडेनची कोविडा कसल वखद कोरयता म्हणून आयुर्वेदीक वखद करून मस्त जना गुण कोण दिलेला आसा हो आमगेलो मेंबर मनशाक काय आमकां प्रायड. आता इतले वेळ सर्वाल बदल कोण कशी द्वारकानाथ भवनाक लिंक्ड आसाची नाजाल्यार भजना मंडळीक कनेक्टेड आसाची म्हणून एक्सप्रेस केलेले श्री संपिगे सुधाकर प्रभू हांनी सन्मान घेवका म्हणून विनंती. संपिगे सुदर्णाल बद्दल सांगका म्हणना पुरा जणाक होत असा सुदर्ण कसं म्हणून घेनो आनीक पयलीं तर आमगेलें हें मात्यांत नाशिल्लें म्हळ्यार आमगेलें फायनान्शियल पोजिशनय आमी पळोवका केन्नाय फायनान्शियल पोजिशनय पळयलें ताजे वटून आमकां सोम्याले वचून तांगेले अपण घेतलें अपण घेतरी आमकां एक विचार आयलो की पुराय जन स्कॉलरशीप दिता ती BCom BSc एका क्लास दाखोवन 10 क्लास ताय PUC इंजिनियरींग मेडिकल दिता आसाची IAS कोणय दिल्लेले आमी आयकनीची येदोळटाय तेन्ना मेगेले कान्ना एक पळय की एक चल्लो IAS ट्राय करता आसा त्या कोचिंगा वचूं म्हणून ताका कितले खर्च आसा म्हण सांगता सुमार ते 1 लक्ष ताय कोचिंगाक आसा एक 1.5-2 वर्सां शिकू जावता म्हणलो ताणें काही दुड्ड काय आमगेले निमगिनी जाल्यार ताका उत्तेजन आमी दिवका म्हणाले खातीर ह्या सुवर्ण महोत्सव संदर्भारी 50,050 रुपीसाचे स्कॉलरशीप ताका दिता आसा आमी भजना मंडळी दाखोवन आनी ते सोम्याल हस्तान दिल्ली म्हण जाल्यार एकाचे ताका आशिर्वाद ताजे वटू खंडीत तो तेन्ना IAS ऑफिसर जाता आनी तागेले वयर एक जबाबदार आसता कशी मुखार सुरू आसूं का म्हणून एक आमगेल्या समाजा दाखोवन गेल्लो IAS ऑफिसर जाल्यार तो कशें आसता म्हणून तो एक 5-10 वर्सां भितर IAS ऑफिसर जाता तरी एक 10 वर्सां भितर मोदील तसले मनशालकरान एक पुरस्कार मेळटा तसले वागडो म्हणून आमगेले आशी तशी तागेले आनमान तागेले वटू वयर येवका चक्की घेवका ते म्हणून तागेलें नांव प्रणव जी भट्ट सॉरी कामत म्हूण सांगू तेशी तोंडा येता आसा वयर हांगा अमरनाथ कामत तो तशी कामत ग्रुप सांगून ते तोंड आयले प्रणव जी भट्ट.
इतले वेळपर्यंत सन्मान घेतले सर्वांक धन्यवाद. आता वंदनार्पणे हो कार्यक्रम चलोवन दिवका म्हणून श्री व्यंकटेश भजना मंडळी सुवर्ण महोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्री ब्रह्मावर दामोदर भटमाम हांका निमगून घेता. म्हाका हे कार्यक्रमाक 5 मिनिट दिलेले आसा. आलोचन करून सांगतना लेट जाता म्हणलेलಗೋಸ್ಕರ हांवें बरोवन घेवन हांगा हे कार्यक्रमात मुखार शिता. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. प्रथम जावन हांव तिन्नी मठाचे संस्थान देवाक नमन कोरून तिन्नी मठाचे म्हालगड स्वाम्यांक उडगास कोरून तशींच तिन्नी मठाचे गुरुवर्यांक वंदन कोरून आयज वंदनार्पण कार्यक्रम प्रारंभ करता. हांगा वेदिकेरी विराजमान जावन बशिल्ले आमगेले गोकर्ण मठ संस्थानाचे परमपूज्य स्वामी लागी विनम्र प्रार्थना करून हांगा वेदिकेर बशिल्ले गण्य व्यक्ती श्री अमरनाथ कामत मामाक, श्री डॉक्टर पी दयानंद पै मामाक, आमगेले समाजाचे अध्यक्ष श्री व्यंकटेश प्रभू मामाक आणि श्री व्यंकटेश भजना मंडळीचे अध्यक्ष के पै तांगेले आपण घेवन हांव कार्यक्रम प्रारंभ करता. आम्ही काशीचे चातुर्मासा समयाचेरी स्वाम्याल भेट केलेले, त्या समयाचेरी विनंती केले. तशींच परतगाळींतू पैचे 50 वर्साचे समारंभा समयाचेरी हे अधिक मासांतू परमपूज्य स्वामी महाराजांक बेंगळूरांक येवन आमगेले हे सुवर्ण महोत्सवाक येवन बेंगळूर शहराचे समाजाक अनुग्रह कोरका म्हणून प्रितीन विनंती केले. गुरुवर्यांनी आमगेली विनंती प्रितीन मान्य करून 14 दिवसाचे मोक्काम दिले. आयज मंडळीचे सुवर्ण महोत्सवाक अवकाश दिवन आयची हे वेदिकेरी तांगेली पेटेरी विराजमान जावन आणि वैभवोपेत जावन बशिल्ले आसा ती तांकां हांव मंडळी तर्फेन चिरऋणी जावन आसा. आमगेले द्वारकानाथ भवन समितीचे अध्यक्ष अमरनाथ कामत मामू हे चिरपरिचित गड्डी व्यक्ती. तांगेले वृत्तीक क्षेत्रांतू भारी नाव घेतला. समाज सेवेंतू मुख्य पात्र घेतिल्लें आसा. हे कार्य मान्य करून आमगेल्या स्वाम्यांनी आमगेल्या मठाचे अत्युन्नत प्रशस्ती जीवोत्तम प्रशस्ती दिवन तांकां गौरव केलेलो आसा. हे कसलेय कार्यक्रम करचे आसल्यार आमी तांगेले सलहे तांणी आमकां आदेश प्रति समयाचेरी दिवन आमगेले फाटीबलारी आसत. आमी तांकां हे सुवर्ण महोत्सवाक मुख्य अतिथी जावन येवका म्हणून विनंती केले. तांणी आमगेली विनंती प्रितीन मान्य करून हे कार्यक्रमांतू हे सभेरी आसीत जाल्लेले आसा ती तांकां हांव मंडळी तर्फेन अनंत धन्यवाद करता. डॉक्टर दयानंद पैमाम हांणी समाजाचे चिरपरिचित गण्य व्यक्ती. समाजा कल्याणा खातीर तांगेले जिवनाचे प्रतिक्षण सदुपयोग करतात. हांगेले मस्त विद्या संस्थे, गृहनिर्माण संस्थे आणि मस्त संस्थेत भाग जावन आसत. हांणी अधिक मासा कमिटीचे अध्यक्ष. आम्ही तांकां मंडळीचे सुवर्ण महोत्सवाक अतिथी जावन येवका तशींच सलह आनी उपदेश कोरका म्हणून विनंती केलेले कडेन तांणी प्रितीन आव्हान स्वीकार करून आयच्या कार्यक्रमांत अतिथी जावन येवन उपस्थित आसत तांकां हांव मंडळी तर्फेन अनंत धन्यवाद सांगता. आमगेले समाज अध्यक्ष जावन आशिल्ले आमगेले श्री व्यंकटेश प्रभ बाबू हांणी जालतिकी चिरपरिचित व्यक्ती. अनंतनगर समाजाचे अध्यक्ष, समाजा सेवक आणि कार्यक्रमांतू मुख्य पात्र आसा. आम्ही तांकां सुवर्ण महोत्सव येवका म्हणून विनंती केलेले कडेन तांणी प्रितीन येवन कार्यक्रमांत उपस्थिती
असं तांकां हांव मंडळी तर्फेन धन्यवाद सांगता. मुख्य जावन हो कार्यक्रम समारंभ इतले वैभवोपेत जावका जाल्यार कारण आमगेले समाजाचे जनांगेल सहकार. तुम्ही घरा काम, ऑफिसा काम आणि व्यापार उद्योग सोडून तुमगेले अमूल्य जावन आशिल्ले समय हांग येवन विनियोग केलेले आसा. तुमगेले प्रितीचे सहकार अनंत जावन दिवन हो सवर्ण महोत्सव सुवर्ण अक्षरांत बरोवची तसलें काम तुम्ही केलेलें आसा. तुमकां मंडळी तर्फेन अनंतानंत वंदन सांगताची. हो समारंभ वैभवोपेत जावच्या कारणीभूत जावन आशिल्ले 50 वर्स देखून आशिल्ले म्हालगडे, हितचिंतक आणि दानी हांनी प्रत्येक समयाचेर फाटीबलार आसून तनु मन धन आणि सहकार दिवन पाविले आसत. तांकां हृदयपूर्वक प्रणाम करताची भजना मंडळी तर्फेन धन्यवाद दिता. आमगेलो सदाशिव नाईक मामू हांनी आमगेले मंडळी सदस्य तांणी आमकां हे कार्यक्रम विजृंभणेरी आणि वैभवोपेत जावच्याक मस्त काम केलेलें आसा. हे वेदिकेरी पिठोपकरण, तुमकां बसशाक आसन, विद्युत दिपालंकरण तांणी मस्त मतवर्जी घेवन केल्लेलें आसा. तांकां मंडळी तर्फेन धन्यवाद सांगता. खाण जेवण हे प्रति कार्यक्रमाक क्रमांत मुख्य आणि प्रमुख विषय. सकाळी खाण, दनपारा समयाचेर जेवण, सांजे खाण आणि रात्री जेवण आमकां ते समयाचेर रुची रुची करून वाडलेलें आसा. आमगेले कमलाक्ष किण मामू, मंजुनाथ पै मामू आणि तांगे स्वयंपाक टिमाक आणि मंडळी तर्फेन धन्यवाद सांगता. ध्वनिवर्धक प्रति कार्यक्रमांत विशेष जावन हे मुख्य पात्र घेता. तांणी कसले तोंदरे अडचण येनासी चंद करून कार्यनिर्वहणे करून केल्लेलें आसा. तांकां मंडळी तर्फेन धन्यवाद सांगता. आमकां 60 वर्स देखून भजन करच्याक प्रोत्साह आश्रय दिलेले श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ, श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक तशींच आमकां सहकार दिलेले द्वारकानाथ भवन समितीक आणि गौडसार समाज समितीक मंडळी तर्फेन धन्यवाद सांगता. आमगेलो हो कार्यक्रम आणि समारंभ इतले विजृंभणेर जावच्या कारण आमगेले प्रितीचो अम्मेंबळ अण्णप कामत मामू प्रति एक समयाचेर मस्त सहकार दिलेलो आसा. तांकां हांव मंडळी तर्फेन धन्यवाद सांगता. स्वच्छता 15 दिवस देखून प्रत्येक क्षण कोयर काणकी हे प्रांगण पुसून क्लीन करून दवरून सगळे प्रांगण स्वच्छ करून दवरलेल्या कार्मिक वृंदाक मंडळी तर्फेन अनंतानंत धन्यवाद सांगता. सेवक तांणी मस्त श्रम घेवन तांकां दिलेले कार्यभार समयाचे निर्वहण केलेले आसा. तांकां हांव मंडळी तर्फेन धन्यवाद सांगता. तशीच गोकर्ण हे कार्यक्रमाक हे कसं मिडिया गोकर्ण मठाचे डिजिटल मिडिया टीम तांचे पदाधिकाऱ्यांक हांव धन्यवाद सांगता. कडेच जावन आमकां प्रत्यक्ष अपरोक्ष जावन सहकार दिलेले समाजा बांधवांक आमगेले मंडळी तर्फेन धन्यवाद सांगताची मिगेले वंदनार्पण कार्यक्रम मुक्ताय करता. तुमकां धन्यवाद. हे कार्यक्रम इतले वेळ पर्यंत लाईव्ह अंतू गोकर्ण मठ चॅनलारी लाईव्ह दिल्लेले गोकर्ण मठ मीडिया टीम तांकां एक वृत्तपूर्वक वंदन आणि फाल्यांचे गुरुवंदना कार्यक्रम वे चॅनलारी लाईव्ह उरतले. ताजे लिंक आनी येता जाल तितले लोकांक फॉरवर्ड करता म्हणून विनंती. वंदनार्पण हे कार्यक्रम चलोवन दिलेले श्री दामोदर भट मामांका धन्यवाद. ಗುರುವೇ ಸಂತ ಕುಲಕ್ಕೆ ನಿಜರಾಯ, ಗುರುವೇ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಹಾಮೇರು, ಗುರುವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ತವರು, ಗುರುವೇ ಕಾಮನೆಗಳ ಸುರತರು, ಗುರುವೇ गुरुगडणके नी नोडया. आता आम्ही इतले वेळपर्यंत राखून बशिले सुवर्ण क्षण
परमपूज्य स्वाम्यानं आमगेल सर्वांले अभिवृद्धी खातीर आशीर्वाद कोरका म्हणून मागून घेता. मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकीपुत्रः मङ्गलं गरुडध्वजः. मासांतू असताना पुनः त्यांनी विनंती दवरले कडेरी उठूची जलनंतर हे वर्ष 2026 पराभव नाम संवत्सरांतू अधिक ज्येष्ठ मास आईल निमित्तानं एकपंता 3 कार्य जाता म्हणल्या उद्देशानं म्हणल्या स्वाम्याला हांगा आगमन जाले अधिक मासाचे आचरण जाले व्यंकटेश भजना मंडळीचे 50 वर्षाचे कार्यक्रम जाले GSB समाज तांगेल वैकेची एक कार्यशिला तेही जाले. सो प्रत्येक लोकांक एक अवकाश मिळता म्हणल्या उद्देशानं आम्ही 11 वर्षाचे अधिक मासाचे 15 दिवस हायेस्ट कसन आसा ते आम्ही बेंगलोर महानगराक आम्ही अवकाश करून दिले आणि अपसेट जायनाशी तुम्ही पळोवन घेतले. आम्ही तशी अपसेट जावचे हे जावचे अशें कसन न्ही बट अधिक मासाच कसन ते शब्द आसा अधिक तशी अधिक रुपारी हांग लोक आयले हेची एक संतोष म्हळे आणि एक एकादशी दिवस आईल जनाची आमकां ते साक्षी आसा मुद्रा धारण दिवन ते आमकां कळता कितलं अधिक जाल्ले म्हणून गे न्हू. बट तांतू कळले की तुमगेले एक भावना तुमगेले एक अधिक मासांतू असल अवकाश मेळना. बाकी टायमार मुद्रा धारण घेवचेक मेळटा किंतु अधिक मासांतू तांतू एकादशी दिवस तांतू बेंगलोरांत असताना चूक नाशी घेवका म्हळ कितेरी सकसकाणी हांगा येवन आयले. ते आमकां गोत आसा बुधवारा वीक डे उरता थोड्याची म्हळ्यार तितले जन उरता उठू आमी हें केलें आमी बाकी केलो प्लॅन करून दवरिले हांगा जन पळयल कुणा उठू प्लॅन आमगेलो वैकेची. बट एक संतोष जाले की आज वैकेची आमगेल समाजाचे जन मुद्रा धारणेक कितलेक महत्व दिताची म्हणलेक तो बेंगलोरांत असलेर वैकेची मुद्रा धारणेची कसन एक महत्व आसा बेंगलोरकारान दाखवून दिले. आमी गांव सोडून आयल्यार अडना किंतु आमगेले धार्मिक विचार आमी सोडनाची म्हणलेक तुम्ही दाखवून दिल्लो आसा. आताची व्यंकटेश भजना मंडळी 50 वर्ष जाले 1-2 वर्ष न्ही अनेक वर्षाचे एक तपस्य तांणी करून घेवन निरंतर प्रति शनिवारा देवाले नामसंकीर्तन देवाला गुणगान देवाला नाम स्तोत्र पठण इत्यादी करून घेवन आईल तसल हे एक मंडळी म्हळे. प्रत्येक पंत कसन की म्हळ्यार आम्ही सांगताची मनशाकही एक स्टेज येता 50 वर्ष ताकाही येता 75 वर्षाची तोही सेलिब्रेट करता. बट मंडळीक ना एक इन्स्टिट्यूशनाक
50 वर्ष जावच्याक आणि एक व्यक्तीक 50 वर्ष जावच्यान तू फरक असा. आम्ही केन्नाय सांगता व्यक्तीक कसन की म्हळ्यार ताका संतोष सकाळी जाता की आज म्हागेले 50 वर्षाचे वाडदिवसू, कित लोकांन म्हाका मेसेज केले, कित लोकांन म्हाका विशीस दिले, उठू हे करता. सांजेर तो एक गेट टुगेदर दवर घेता, उठू लोकांक भोजन घालता. उठूची सकाळ तुलेन गेस्ट येवन घेवन वापस वचपर्यंत मस्त संतोष उरता का. आज म्हागे बर्थडे, आज गेट टुगेदर असा, हे मागील फेवरेट कसकी रांदपणी केले, खावचे मेळता. उठू जाले न्हिदेताना रात्री भय सूर जाता, मागेले आयुष्याचे 1 वर्ष कमी जाल्ले म्हणून. हे मनशाले व्यक्तीक 50 वर्ष जाल्यानंतर थोडे काळपर्यंत संतोष वापस रात्री न्हिदेताना आलोचन करताना मागील 80 वर्ष प्राय जाल्यार मागेल त्या 80 वर्षांत तू 50 वर्ष मुक्ताय जाले आणि 30 वर्ष मात्र. किंतु ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಕ तसल कसने भय ना मळे. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಜನಾ मंडळी आज 50 वर्ष, फाले 75 वर्ष, परांग 100 वर्ष, 125, 150, 200 हे निरंतर जाऊन गेलो. आज आम्ही असा फाल्या मुकावेल जनरेशन त्या चोलून घेऊन वत्ता म्हणले क धैर्य ताक मिळता. सो हे निरंतर जाऊन गेनू चलच तसल एक है. मनुष्याला तशी ना एक व्हॅलिडिटी असा. किंतु एक देवस्थान जावो ना जाल्यार आमगेल्याची संस्थान पर्तगाळी जिवोत्तम मठ जावो ना अन्य खंयचे इन्स्टिट्यूशन जावो, ते निरंतर जाऊन गेनू चलत तसल एक अवकाश तांकां थंय एक प्राप्त जाता. आता सांगिल्ले प्रमाणे व्यंकटेश भजना मंडळी हाजे अर्थ कसन की म्हळ्यार निरंतर जाऊन घेनू भजन करचे. आता सांगिल्ले प्रमाणे 2 रितीनं करचे जाता म्हणून दयानंद पैन सांगले. एक देवाले गुणगान आणि एक प्रार्थने. देवाल गुणगान करचे, देवाल स्तुती करचे कितेरी, प्रार्थना करचे आमगेल बरेपणा कितेरी. स्तुती करून ताका हे करचे, प्रार्थना करून आमकां बरें जावचें म्हणून आमी प्रार्थना करून घेवचे. बट एक कसन की म्हळ्यार जगत तांतू इतले प्राणी वर्ग आसाचे. गाय असा, सुणे असा, माज्जर असा, पक्षी, क्रिमी, कीट प्रत्येक असा. आणि उट्टू लोकांक गायक वैके जीभ असा ना जाल्यार प्रत्येक प्राण्यांक एक जीभ असा. किंतु स्पीच ना. पळया आमकां एक जिब्बीक आग्रा बुक जाल्लो म्हळ्यार ताका जीभ होरलाडसूंक जायना, एक शब्द काडचेकय जायना. आनी जीभ कट्ट जालें म्हळ्यार स्पीच भायर येना. खाली एक जिबाचे एक थोडे अंश कट्ट जाले म्हळ्यार मुखार उलोवचेक जायना ताका. किंतु गायक जीभ असा, बाकी प्राणी वर्गांकय जीभ असा, संपूर्ण असा, किंतु उलोवचेक जायना. खाली जीभ असून गेनू उलोवचेक जावक आशिल्लो तसले एक प्राणी म्हळ्यार तो मनुष्य प्राणी मात्र. आणि तेतकून सांगिले की नरजन्म ಬಂದಾಗ नालिगे ಇರುವಾಗ कृष्णा ಎನಬಾರದೆ म्हणून दास साहित्यान सांगिले. हेची कारण मनुष्याक जीभ दिले, बाकी प्राणी वर्गांकय जीभ दिले, किंतु देवान स्पीच दिलना. आमकां देवान जीभ ही दिले आणि देवाला एक प्रार्थना करचेक, देवाला गुणगान करचे तसल एक शक्ती वैके दिली म्हणताना आणि देवाला आमी कसने प्रार्थना करचेक जायना. कित्याक की म्हळ्यार बाकी प्राणी वर्ग कसन आसाची प्रार्थना करत आसाची. आमकां ही मनुष्य जन्म दी देवा. कित्याक की म्हळ्यार मनुष्य जन्म दिल्यार तुगेले गुणगान करचेक जाता म्हणून गेनू अनेक बाकी प्राणी वैकेची चिंतन करत आसाची. कित्याक की म्हळ्यार आतां प्राणी आसाची जीभ आसा, देवाल स्तुती करचेक जायना. किंतु आमकां ऑलरेडीची प्रार्थना करनाशीची देवान आमकां मनुष्य जन्म दिले. आमी खाली देवालेक आमी नामस्मरण करून घेवन आमगेले जीवन सार्थक करका म्हणून घेनू दासवरेण्य सांगत उरता. तेतकून तो सांगता नरजन्म ಬಂದಾಗ नालिगे ಇರುವಾಗ कृष्णा ಎನಬಾರದೆ म्हणून सांगिल्लें आसा. तेतकून जल तितले केन्ना केन्ना अवकाश मेळटा, फ्री टायम मेळटा, आमी जल तितले नामस्मरण करका म्हणून म्हालगड्यान सांगिल्लें. हेची कारण तेतकून केन्नाही सांजे वेळार न्ही आमी चौडवांक आनी हात पाय धुवन घेवन तांकां भजने बसताचे. कित्याक की म्हळ्यार दिवळाणीच्या वेळार अपशब्द उलोवचे, वायट वायट उत्तर उलोवचे,
ते उठ्ठूची घरान तू करनाशी उरका म्हणल्या उद्देशानं तांकां हात पाय धुवसून घेऊन भजनां घालून सोडता. भजन करत 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 तुझा टाइम जाता. ते तिळसाणी कसं नसा संध्याकाळ असा ते क्रॉस जाता आणि क्रॉस जाल्या नंतर कडेर तुम्ही बाकीचे खंयचे अन्य कार्य की जेवण करचे की इत्यादी तुम्ही करचेक जाता. कित्याक की म्हळ्यार संध्याकालीन समयाचेर वास्तू देवता तांगेले भ्रमंती जाता उरता. भ्रमंती म्हळ्यार भोंवत उरताची घरांत वास्तू देवता. तुम्ही कसं तरी अपशब्द उलयले म्हळ्यार तांगेले इतले म्हणचे तथास्तू 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 म्हणचे. तुम्ही अपशब्द उलयले म्हळ्यार तशी जावो म्हणून गे न्हू सांगील तशी जाता. त्यातकून भजन आनी करताना देवाल स्तुती आनी करत असताना ते आयकल म्हळ्यार त्याची प्रमाणे तुमकां बरेपण जाता. त्या निमित्तान दिवळाणी वेळार दिव लावन घेवन हात पाय धुवन घेवन आमी नामसंकीर्तन करचे कारणाची एक अशी वैकेचे एक परिपाठ घालून दिले. अपशब्द ही केन्ना तोंडांतल्यान दिवळाणीचेर यानाशी उरका म्हळ कितें. सो इतलेक भजनाक महत्व दिले. त्या न्हयशीची आताची व्यंकटेश भजना मंडळीन तांगेले कार्यव्यापी सांगिल आसा. एकादशीक हांगा अखंड भजना आषाढ एकादशीक अखंड भजना जाता. त्यानशी रामनवमी संदर्भारी भजन जाता. प्रति शनिवार हांग भजन जाता. आणि आत्ताची सांगिल प्रमाणे पेजावर मठाचे स्वाम्यांनी तांगेले विद्यापीठांत की नाजे तांगेल्या मठांत तू प्रति एकादशीक रात्री 1-2 घंटे भजन करता जाल्यार अवकाश तांकां दिल्ले म्हूण घेवन तांणी सांगले. आमगेल समाजान आपेल्यारी कांय होड न्ही, किंतु अष्टमठाचे स्वाम्यान आमगेल समाजाक आपेल म्हळ्यार त्याची एक तुमगेले मंडळीक एक भूषण म्हणून घेवन तुम्ही लेखचे काडना. केन्ना जायनाशिल्लें तशें लास्ट 8 महिने म्हळ्यार सुवर्ण महोत्सवा संदर्भारीची तुमकां एक असले एक अवकाश देवान हाडूसून दिलेलो आसा. आतां सांगिल तांणी सांगले की अयोध्या वैकेची 5 दिवस तांकां आपेले आमंत्रण आशिल्ले निमंत्रण आशिल्ले. तशी मठांत वैकेची हांगा भजना सप्ताह आशिल्ले. सो खंय वचका कसं नाही की ते खंय वचे आडना. थंय अयोध्या हांगा दक्षिण अयोध्या इतले व्यत्यास विना कसं नाही फरक काय जायना. थंय वैके रामू हांग वैकेची रामूची. सो खंय भजन केल्यार वैकेची लास्ट ते देवाकची पावता. त्या न्हयशीचे आत्ता एक विशय तांणी सांगिल ना आमकां आमी वयर आशिल्लतना ताणें आमगेले एक अभिव्यक्त केले. कशी पेजावर मठाचे स्वाम्यांनी हांकां एकादशी दिवस भजना मंडळीचे हांकां आपेले तशीची पर्यायांत आशिल्ले तशें शिरूर मठा स्वाम्यान वैकेची तुम्ही वैकेची हांग उडपीन येवन घेवन तुम्ही खंडीत हांग भजन करका म्हूण घेवन तांकां तितलेक विश्वासारी तांकां सांगिल्लो आसा. तुम्ही थंय येवका. कित्याक म्हळ्यार त्या स्वामे एक दिवस एकादशीक थंय आशिल्ले आनी हांगेले भजन आयकून घेवन तांकां उमेद येवन घेवन तांणी शिरूर मठा स्वाम्यान उडपी भजन करचेक येवका म्हूण घेवन तांणी सांगले. हे उठूची एक भजन तुमगेले भजन आनी म्हळ्यार इतलेक वायब्रेशन उरता की म्हळ्यार लोकांक थंयतल्यान उठचेक येना. तिचन एक वैभव की तुमगेले ताळ मारची की नाजाल्यार एक ध्वनी कसन आसा ताजेन एक कान्ना पडलो कुडेन मनाक एक समाधान की आयकत उरका हांगतल्यान वच्चे नाका म्हणले एक संदर्भ तसले एक निर्माण तुम्ही भजना मंडळीची करताची. एक मनशाक नाजाल्यार एक व्यक्ती कशी करता म्हळ्यार मनशाकिंत कोमल जावन आशिल्लो तसलो देव म्हळ्यार तो कशी हांगा हे करता म्हणून तुम्ही आलोचन करचे काडना. आमगेल्या मनांत तूं कल्मशांनी उरताले देवाल मनांत तसलें न्ही ना. आमगेल्या मनांत कसं नाही तरी एक दुष्ट विचार की आनी कसं नाही तरी उरताले नाजाल्यार आमी केलो पण कठोर जाताले. किंतु देव तसलो कठोर नाही. अशी असताना आम्ही कठोर आशिल्ले व्यक्ती हे भजन आयकल कुडेन आम्ही जर कोमल जाता जाल्यार कोमल जावन आशिल्लो तसलो देव तुमगेले भजन आयकून आनी कितलो कोमल जाता म्हूण घेवन तुम्ही लेखचे काडना. सो इतले एक संदर्भ देवान आमकां अवकाश करून घेवन दिले. आतां सांगिल्ले प्रमाणे भजन आसा नामसंकीर्तन आसा देवाल उडगास करचो आसा अनेक रितीचे आसा. म्हळ्यार केलो मनानची देवाल स्मरण करता केलो भजन रूपान देवाल स्मरण करता कोणे चॅन्टिंग जप करत करत देवाल स्मरण करता अनेक रुपार आसा. बट लास्ट गोल कसन की म्हळ्यार देवाल नाम येवका म्हणून हरिनाम संकीर्तन येवका. सो
येऊ का म्हळ्यारी कित्याक येऊ का की म्हळ्यारी आता सांगिल्ले प्रमाणे औसूक चरडाले स्वभाव गोत्तसा समय गोत्तसा इतलासलेर वैकेची आवसू जेव्हापर्यंत चरड रडना तोपर्यंत ती मुखारसून ती कसने कार्य करना गोत्तसा. आता 1 घंटे जाले चरडा लावचे तसल समय असा बट चरड आनीक रडताना. सो ते समयाचेरी ते प्रार्थन करत उरता. चरडू अवसूल एक प्रार्थन करत उरता. पोट्टा भूक लागले आई कसने खावच्या घाली म्हणून न्हू ते आवसू प्रार्थना अवसूलेगी चरड प्रार्थन करता. प्रार्थन केलं कुडे ना पटकने आवसू धावन येऊन गेनो ताका शीत लावची की कस की ताका एक हे करता. सो तशीची आमक वैकेची आवसू जावन गेनो बापूस जावन गेनो आमगेलो व्यंकटरमण की आमगेलो महाविष्णू आमकसा ताकाही गोतसा हागेल हे समय आयले हा कशीशी जाऊ का. किंतु आम्ही वैके देवालेगी बरे रितीरी प्रार्थना करका. जेव्हापर्यंत नामसंकीर्तन करना तोपर्यंत देव आमका अनुग्रह करना. हाका 2 उदाहरण आमका दिवचेक जाता. द्रौपदीले वस्त्रापहरण जायत असताना द्रौपदीनं स्टार्टिंगाक कृष्णाल नाव घेतिल्लें ना. केन्ना तिका वस्त्रापहरण जाता आशिल्लें तेन्ना तिणें पयलो कोणालेक पळयलें की म्हळ्यार आपणेले पतिराय वीरादी वीर आशिल्ले तसले 5 पांडवांक तिणें तांगेलेक पळोवन घेतले. बट हे 5ही पांडव कसन जाले की म्हळ्यार दुर्योधनाले तांगेले ते हंतू तांणी तांकां अडमान जावन गेनू तांकां दवरिल्ले निमित्तान आतां कसने उलोवच्याक जायनाशिल्लें. सो खंयचेही पांडवांनी सहाय्य करचें गेलें ना. द्रोणाचार्य आशिल्लो ताणेंही सहाय्य केलें ना. भीष्म पितामह आशिल्लो ताणेंही सहाय्य केलें ना. आशिल्लें तसले मस्त सभांगणांत मस्त लोक आशिल्ले. कोणेहीची एक चकार वैकेची द्रौपदील रक्षणे कितें एक शब्दही काडिल ना. द्रौपदीनं हानी उठू लोक कोणेही सहाय्याक आयिल्ल नाशिल्ले तेन्ना तिगेल केन्ना मानाचे भंग जाता आशिल्ले तेन्ना तिका लास्ट उडगास आशिल्ले तसले व्यक्ती कोण की म्हळ्यार श्री कृष्ण परमात्मा. तेन्ना तिणें भक्तीन कृष्णाक आपेल नंतर तक्षण जावन गेनो कृष्णान अक्षय वस्त्र प्रदान करून गेनो द्रौपदीले कसन एक मान भंग जावचे आशिल्ले ते जायनाशीची देवान रक्षण केलें. आता एक प्रश्न कसन की म्हळ्यार हे पांडवांक हे ते उठू करका ना म्हणना बट तेन्नाची कृष्णाल उडगास केलेली असल्यार तेन्ना कृष्ण येता आशिल्लो. तिने केन्ना पर्यंत कृष्णाले उडगास केलें ना तो पर्यंत कृष्णा येद्राक आयिल्लो ना. आनी केन्ना कृष्णाल उडगास केले ऑटोमॅटिकली कृष्ण धांवन घेवन आयलो. सो तशी आमी वैकेची केन्ना पर्यंत देवाले उडगास करनाची तेन्ना पर्यंत देव रक्षणेक येना. दुसरे कसन की म्हळ्यार प्रल्हाद जाले. प्रल्हादाक हिरण्यकश्यपू अनेक पंता ताका विष घालचे ताका गुड्डे तुलेन धुंगूळ घालचे नाना रितीचे केले. प्रत्येक करताना ताणें विषपानही केले गुड्डे तुलेन धुंगूळ घाल्ले. किंतु प्रत्येक करताना ताणें आमकां जर कोणे तरी गुड्डे तुलेन धुंगूळ घाल्यार आमी कशें करता की म्हळ्यार हात पांय धाडूचके पॅराशूटास की पळोवचे ना जे खंय तरी हे करचे की म्हणून आमी प्रयत्न करतात. प्रल्हादान ते उठू कसने ते संदर्भार केलें ना. ताणें एक कसन केलें की म्हळ्यार देवाल नाम संकीर्तन मात्र घेता आशिल्लो तो. सो त्या निमित्तान तशी त्या संदर्भार वैकेची देवाले उडगास येवका म्हळ्यार तो कितलेक देवाल भक्त आशिल्लो म्हणून घेवन तुमी आलोचन करा. त्या देवाले नामसंकीर्तन केलेल्या निमित्तान प्रल्हादाक एक चूर वैकेची गुड्ड्यातुल्यान उडेल्यार वैकेची विषपान केल्यार वैकेची खंयचे रितीर वैके आघात जायनाशीची देवान रक्षण केलें. सो इतलेक देवाले नामसंकीर्तनाक देवान अवकाश करून घेवन दिले. विशेष जावन घेवन एक सिन्सियरिटी उरका आनी एक डिझायर उरका. हे दोन एक इच्छा आणि एक प्रामाणिकता हे दोन उरका पडता भजन वैके म्हणतात. ना जाल्यार कसन जाता भजन म्हणत आसा लक्ष खंयकी आसा ताजे चिंतन तोंडातुल्यान हांगा नामसंकीर्तन मात तेंत खंयची एक अनेक विचार जाल्यार ते परिपूर्ण भक्ती लक्षण न्हय. परिपूर्ण भक्ती लक्षण कसन की म्हळ्यार संपूर्ण थंय मग्न जावन घेवन उरल्यार मात्र ते परिपूर्ण भक्ती म्हणून घेता. दुसरेच कसन की म्हळ्यार इच्छ जावका
आणि भजने तू कसं एक सांगितलंस की म्हळ्यारी सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेळनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विभुहू म्हणून घेन सांगितलं असा सांकेतिक जाऊन घेन आम्ही करेक्ट देवाला नाव नाही सांकेतिक जाऊन घेन ताका आपूचे सांकेतिक जाऊन घेन आपयल्यारी ना जाल्यारी हेळनमेव वा कशकी तुच्छ रीती रे आपयल्यारी ना कोप्पानं ताका नाव आपयल्यारी ना जाल्यारी पारिहास्य हसत हसत हा आपयल्यारी अशी वैकेची वैकुंठाले नाव घेतल्यार म्हळ्यार देवाला नाव घेतल्यार वैकेची तुगेल पाप परिहार करता म्हणून सांगितलं असा आमक जर कोणे तरी अशें कोप्पान आपयल्यार आमी ताका हें करतावे ना कोणे तरी आमकां मस्करी करून घेवन हें केलें म्हळ्यार आमी ताका गौरव करतावे ना ना जाल्यार आमकां ताणें सांकेतीक जावन घेवन अरे म्हागेल बापसून समान नांव दवरलें नावे कसन तूं म्हाका कशें आपोवचें म्हणून घेवन आमी ताका हें करताचे देव त्याची आमी सांगिल्लें देव कठोर नाही मनुष्य कठोर ताका अशी आनी आपयले रे सांकेतीक जावन घेवन ताका ना जाल्यार चिडयले रे ताका स्कुलांत न्ही साना साना चेडवांक चिडोवच उरता तांकां एकदम कोप येता म्हाका तें आपयला चश्मा घालता म्हणून चश्मीस म्हणून घेवन आपोवचें ना जाल्यार आनी कसकी म्हणून घेवन आपोवचें तशें आपयले कुडेनच पळया ताका कोप येता किंतु देवाल नांव घेतना कोप्पान जर तुम्ही हे केले अपहास्य रूपार हे केले कसकी तुच्छ रीतीर वैकेचे आपयले सांकेतीक जावन घेवन आपयले वैकेची तुमगेले पाप परिहार करता म्हळ्यार आमगेलो देव कितलो कोमल म्हणून घेवन तुमी लेखचे कडना अशी देवान एक व्यवस्था करून घेवन दिल्लो आसा त्या निमित्तान एक हरिनाम संकीर्तन आमगेले हे हांगा घडत आसा आमगेले हे मठाचे प्रांगणांतू देवस्थान म्हणले एक गर्भगुडी म्हणून अशें कसन एक विशेष जावन घेवन कसन ना हांगा देवस्थान जावो नाजाल्यार आनी कसन तरी जावो एक कूड आसा ते कुडांतू एक मंदिर म्हणून घेवन एक देवाक आमी थंय स्थापन केल्लें आसा किंतु एक पावित्रता एक ते एक स्थानमान गौरव हे एक प्रांगणाक एक पावित्रता हाडका जाल्यार तेन्ना हे नामसंकीर्तन म्हत्वाचें आशिल्लें आनी हे 50 वर्ष व्यंकटेश भजना मंडळीन हे भजन म्हणून घेवन आमगेले हे एक परिसर आमगेले हे एक मठ पवित्र केल्या म्हणून घेवन सांगचेक मस्त आमकां संतोष जाता प्रति शेनवारा हांगा एक नामसंकीर्तन जाता आशिल्ल्या निमित्तान मठाचे एक वैभव जावो मठाचे एक लक्षण एक गौरव तांणी राखून आयल्या म्हणून घेवन सांगचेक आमी खुशी पावता म्हळ्यार एक सांगिल्ले प्रमाण आतां इच्छा कितें करता की म्हळ्यार एक व्यक्ती आरंभातुल्यान साणपणातुल्यान मानतारपण पर्यंत एक बर कार्य केलें बरी वायट कार्य केलें बरी दुष्ट कार्य करचे अपशब्द उलोवचे साण आसतानाय तशी युवक जालतनाय तशी मध्यम वयसाक आयलेरी तशी कडे लास्ट प्रौढावस्थेंत आयले वयके तशी ओटू वयसान तूं केलेली तशें एक काम कसन की म्हळ्यार एक वयके बरं काम केलें बट ताणें दुसऱ्यान भजन करचें नाम संकीर्तन करचें उठू पळयलें ताणें लास्ट अंतिम वयोघट्टाक आयलतना म्हळ्यार बेड रिडन स्टेजाक येवन घेवन पावला कसने चमकुचेक जायना चड कसने ताका हें करचेक जायना लास्ट तो बेड्डार आशिल्तना ताका मन परिवर्तन जावन घेवन आतां तेका देवाल नाम संकीर्तन करे म्हणून घेवन ताका मनांत आयलें चमकुचेक जायना ताळ मारचेक येना कसने ताका जायना तरीही मन परिवर्तीत जालें आनी नाम संकीर्तन करता म्हूण ताका मन आयलें तो केन्ना नाम संकीर्तन करता लोक ते जपा माळ घेवन घेवन हें करचे उठू ताणें पळयलें तागेले घरांत आशिल्ले तशेले नौकराक आपयलें आनी वचून घेवन बेगी बेगी एक जपा माळ घेवन यो कितें कमळे म्हाका नाम संकीर्तन करका म्हणून सांगता तो तांगेले घराचो कोण काम करता तो वयके आश्चर्य जालो केन्ना जप करनाशिल्लो व्यक्ती आतां मरचे शय्यार आसतना हे करता म्हणून सांगला जपा माळ घेवन येवका म्हणटना तो कोण तागेलो कार्मीक आसा घरांत काम करता व्यक्ती आसा धांवन घेवन मार्केटा वता मार्केटा वचून घेवन एक मणी तुळशी मणी की ते चॅन्टिंग बीड्स कसन आसा घेवन घेवन येता
घेऊन घेन हांगा येतासा हांग घेऊन पळयल्यारी हागेल मरण जालें. हागेले मरण जालें. मरण जाताना 2 लोक आयल्याची. एक यमदूत आयल्याची आणि एक विष्णुदूत आयल्याची. यमदूत येऊन गेनो विष्णुदूताक विचारतसाची हे व्यक्तीनं आ जन्मपर्यंत एक वैके बरे कार्य केलं ना, असल व्यक्तीक यमलोकांक घेऊन गेन वच का म्हणून गेनो आमका निदर्शन आयले म्हळ्ळे की तरी आम्ही हांका आपून घेऊन वचक आम्ही आयल्याची म्हणून गेनो यमदूत विष्णुदूतांक सांगले. कडे विष्णुदूत सांगले तूक अधिकार ना. आम्ही कितें कायले की म्हळ्यारी हाणे आ जन्मपर्यंत दुष्ट कार्य केल्लो उरताले. हाणे एक दिवस वैकेची हरिनाम संकीर्तन वैके केल्ला उरताले. किंतु अंतिम क्षणारी हरिनाम संकीर्तन कर का म्हणले की इच्छा आईल निमित्तानं आम्ही हाका विष्णुदूत आम्ही विष्णू लोकांक घेऊन वता विना यमलोकां वच्चेक आम्ही सोण दिनाची म्हणून गेनो सांगून विष्णुदूत तांका ते कसन तो मरण जाल्ले व्यक्तीक विष्णू लोक स्थान मेळका विना यमलोक नाही म्हणून सांगून गेनो विष्णुदूत तांकां आपून व्हरतके. म्हळ्यारी तुम्ही आता ताजे तात्पर्य हे नाही की हांव म्हणत लास्ट हेका एक इच्छ प्रकट करता. हाजे तात्पर्य त्या नाही. म्हळ्यार देवान असल संदर्भ असताना वैकेची देवान आमकां रक्षण केल्या म्हणटना 50 वर्ष तुल्यान व्यंकटेश भजना मंडळी नामसंकीर्तन करता असा म्हणटना देव कशी तुमका पावता म्हणून तुम्ही लेखा. आता पळया 50 वर्ष 2026 येवचे नाजाल्यार तेन्ना अधिक मास येऊ का, तेन्ना अधिक मासांत स्वाम्याल हांगा मोक्काम जाव का, त्याची अधिक मासाचे एकादशीक अखंड भजना जाव का म्हळ्यारी देव तुमगेल्या भजनाक वलवला म्हळ कितेरी हे एक साक्षी म्हळ कितेरी आम्ही ते एक उदाहरण दिले. सर्व लोकांक मेळना. आता मुखार वैके येता आणि 3 वर्षानं आणि वापस अधिक मास येता. अधिक मास आयल्यार वैकेची सुवर्ण संभ्रम याना ना, सुवर्ण संभ्रम आयल्यार अधिक मास याना. व्यंकटेश भजना मंडळीक सुवर्ण अवकाश वैके मेळे, अधिक मास वैके मेळे. दुसरे कसन की म्हळ्यारी एक खंत उरताले. तुमगे खंत उरताले 25 वर्ष आताची सांगिलतना उट्टलोक आशिले. दयानंद पै 25 वर्षाचे सिल्वर जुबली टायमारी दयानंद पै आशिलो, अमरनाथ कामत आशिलो, नाजाल्यार पयलेच आमगेलो GS कामत आशिलो, नाजाल्यार दामोदर भट आशिलो, KK पै आशिलो. प्रत्येक लोकांची स्वामेल तेन्ना उपस्थिती ना आशिले. बट आज ही एक सांगेत 25 वर्षाक स्वामी उपस्थिती ना आशिल्लो उरताले. किंतु हे एक सुवर्ण संभ्रमाक अधिक मासाक आईल निमित्तानं सो दोन्हीची 50 वर्ष 25 वर्षाचे कसं नाही ते एक शॉर्टफॉल आशिले ते संपूर्ण हे अधिक मासांत रिकवरी झाल्या म्हणून घेनो आम्ही लेखता. म्हळे कित्याक की म्हळ्यार हांकां 2 दिवसाचे कार्यक्रम अवकाश मेळे, एक एकादशी दिवस अवकाश मेळे आणि आयचे तांगेले प्रितीचे वार शनिवार दिवस तांकां हे अवकाश मेळिल्लो आसा. सो मुखावेल दिवसांतू हे व्यंकटेश भजना मंडळीचे कार्य अशीची निरंतर जावन नामसंकीर्तन जाता उरका. आमगेले हे देवस्थान ना आमगेले हे शाखा मठाचे प्राकारांतू अशीची निरंतर एक पावित्रता नाजाल्यार एक गौरव मठाचे एक लक्षण एक मठ म्हळ कुडेन थंय धार्मिक कार्य नामसंकीर्तन जाता उरका. खाली मठ करून घेवन शांत उरलो म्हळ्यार ताका अर्थ उरना. मठ म्हळ कुडेन गलगल उरका. सो त्या गलगल जावका बेंगलोरकारान हांगा येवका, हांगा येवन खाली बसिना भजन म्हणका. भजन म्हळ्यार मात्र तेन्ना हे एक गलगल हांगा उरता. चड समय आणि आम्ही आता घ्यानाची आणि मुखाविल गलगल जावका म्हळ्यार आता पालखी उत्सव जावका. सो पालखी उत्सव जावका जाल्यार आम्ही आता प्रवचनाक थोडे विराम करून मुखाविले फाल्या दिवसाक अंतिम घट्ट आसा. फायच्या दिवसाकय सभा कार्यक्रम आसा. सर्व लोकांना तांतू उपस्थिती उरून घेवन अंतिम हे तुमगेले 14 दिवसाचे मुक्काम अंतिम हंताक येता आसा. आयच्या दिवसाक व्यंकटेश भजना मंडळी आमगेले शाखा मठाचे सर्व ही सदस्य समिती आसाची, GSB समाजाचे समिती वर्ग नाजे हांगा आयिल्ले तसले समाज बांधव तांगेले जिवनांतू अशीची देवाल अनुग्रह, रामदेव वीर विठ्ठलाल अनुग्रह, परंपरे सर्व ही स्वामेल अनुग्रह निरंतर प्राप्त जावो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.
मंडळी सर्व सदस्यानं क्विकली स्टेजार येऊ का ग्रुप फोटो असा. काढ
जागेवर
Hare
Thank you.
Swami
श्रीश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकाय विघ्नहर्ताय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः।
Madam Dotto. वेंकटेश नमोस्तुते जय श्रीनिवास नमोस्तुते जय श्रीकांत नमोस्तुते वेंकटेश नमोस्तुते जय श्रीनिवास नमोस्तुते जय श्रीकांत नमोस्तुते श्री सरोज भगेश विश्वसुरेश यशुदासितं आसुनारुणकान्तिं यदुगन्धकुङ्कुमचर्चितं देशभोगनिवासितं प्रणमामि Hare
सीता प्राणपदे वधारे प्रदान संगीत सेवा भोगदेव देवतमा देवता सर्वमात्राणि कोटि ब्रह्मांड नायक संगीत प्रिय संगीत सेवा वधारे Ram
दक्षिणे दक्षिण ध्वनितांस्ते बभूषा पद्मोदरे हंसवत श्रीरामास्तकरे दरापथस्थानदाचर्यतान् भो देवदेवता देवता साधुमात्राणि शोधनायक शङ्खवाद्यप्रिय शङ्खवाद्यसेवा ममदालय देवानां जयघोषणे शिवतो देवोत्सवे सर्वतः प्रार्थन्यं सम्प्रागता भूषसत्यागे शुभसेनाश्रितौ आसङ्ग्रामदमङ्गलप्रकृतिग्रन्थानेन संव्याख्यानः देवी सज्जनगमस्तदानभुवने संश्रूयतामुच्युत भो देवदेवता देवता स्वरभे निरंतर सहिता शुच्यावदाने मुद्दा मानवताल सुराग सूचना कद्रोसुराजा दगा सैषा सर्वमनोहरा विलसिता स्वर्णानिलानं कृता श्रीमद्रा गौसाम्प्रतं शुभदरा मौरी सुन्दरा सातयतान् भो देवदेवता देवता सावमाग्राण कोटि ब्रह्माण्डनायक मौर्य सेवा प्रिय मौर्य सेवा अवधारय दृष्टि भूम भ्रू भो देव देवतमा देवता प्राणनायक अर्चन सेवा अवधार्य
राम
समचरण सरोजं सागरीकाम्बुदाधुं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला तरुणतुलसीमाला कन्धरो कल्यनेत्रो सर्वगमनहासो चिन्तयामि शङ्खचक्रधर शङ्खचक्रधर भय जयन्तिधर भीताम्बरधर भीताम्बरधर भोगकनोधर भोगकनोधर शङ्खचक्रधर शङ्खचक्रधर भय जयन्तिधर भीताम्बरधर भीताम्बरधर भोगकनोधर भोगकनोधर तुलसीमाला 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 शोभितकला तुलसीमाला तुलसीमाला शोभितकला शोभितकला तुलसीमाला शोभितकला करुणकमल हरिकंठजना विठ्ठलाय पंढरीराय विठ्ठलाय पंढरीराय Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna,
Krishna
ಯಾವ ಆಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಆಡಿಯೋ ತಾನೇ ಬರೋದು.